पुलीस स्टेशना दोग जाणां चोरां दवरले आनी चोर पुलीस स्टेशनासून धांवन गेले स्पीकर सर हे पयले आनी सेम गोमंतका आल्को भितर चोयल जाल्यार दक्षिण गोंयचे पुलीस फोन उबा नाय कोणाले आनी भोवकोन PI कोलवा तेजें नांव दिलो आज हे पुलीस स्टेशनाचेर सोन चोर चोय कितें जाता ते चोरां पुलिसाच्या हाती दिली तुरी तुरी मुळो कितें तुरी मुळो फुलां सारकें सो स्पीकर सर हे चलत कितें डिपार्टमेंटान चलत कितें स्पीकर सर पुलिशेसून जर हातींतल्यान वयताय जाल्यार होम डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय ते कुरकुरीत जाल्ले जाल्यार विचारपा जाय विजयान मुलटे भाशेन मुख्यमंत्री सर कालच्या उलोवण्यात विजय सरदेसाय यांनी कमिशन आयले आणि कमिशन घेतले आणि गेले हे शब्द कालच्या सभागृहात कामकाजात काढून घेवचे कितें स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डराचे आज हे कितें जाता ते मातशें नोट डावन करून सांगपाचें आज पुलीस स्टेशनासून दोग जाण चोर धांवन गेले स्पीकर सर आनी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सावथाचे पुलीस फोन उबा नाय एक मिनिट I would like to place this on the floor of the house and pass it on to the point of order see this is a very important अरे thing तुम्ही दोन एकटे because sir हे जे point of order honorable chief minister हे question जे आले मगेले 9B हांवें कालूय सांगलोले and now the same type हे question जे हांवें speaker sir same question हांवें GAD घायलेलो in the last session exactly same and now I put the same to GAD हे transfer on PWD केला I am placing this स्पीकर सर खंयच्या क्वेश्चनाक कोणी आन्सर दिवपाचे कन्सर्न गव्हर्नमेंट ठरयता जरी स्पीकर सर हे सेम बट सेम क्वेश्चन स्पीकर सर सेम क्वेश्चन हे कित चल्ला दिस इज जे डिलॅपिडेटेड कंडिशन बिल्डिंग हे कित चल्ला स्पीकर सर सद्दां एवरी डे बसून घ्या ऑलरेडी झाले बसून घ्या ना बट स्पीकर सर हे बसून घे कितें सद्दां सेम इश्यू कितें की नाही सर Same your GAD has answered last time. Why you can't answer the same question again? Because I will send it to you. Answer is uploaded on the computer system. Answer it in the next GAD time. This is regarding our Sulabh toilet at Wagator. Speaker sir, सांगले. Speaker sir, एक Sulabh toilet हा Wagator, which was or question घालचे पहिले which was in a very very bad state आणि क्वेश्चन घातले म्हणटकोच आणि हांगा ट्युरिझम डिपार्टमेंट ऑफिसान येवन बोव घालतकोच हो मातसो साफ केला तेणी ओनली थिंग आय वॉन्ट टू नो वेन वॉज द लास्ट इन्स्पेक्शन डन हे आमी आमदार हांगा ट्युरिझम ऑफिसान येवन बोबो घालपाचे आय डोंट थिंक दॅट इज रिक्वायर्ड when was the last inspection done by your so called बोबो घालतो म्हणपाचे ते बंद करून आरड मारची म्हटल्यार जाता आरड होय whatever yeah when was the last inspection done of the Sulabh toilet बोवाळ म्हटल्यार आता बोवाळ कोंकणीत हो शब्द जो आसा पण शक्यतो वेळेस करता बोवाळ म्हटल्यार जाता ओके बोवाळ स्पीकर सर वागातोर जे एक्झिस्टिंग आसा टॉयलेट्स थंय टोटल 3 टॉयलेट्स आसात ऑनरेबल MLA last 1 वर्साक has been continuously voicing her opinion on ensuring that the toilets are available for the public. साजिक आसा की वागातोर थंय टुरिस्टांक तांकां फॅसिलिटीज जाय आतां एक टॉयलेट जो ऑपरेशनल आसा इज अबाउट 500 meters फ्रॉम द बीच आनी ताज्या खातीर खंयचोय टुरिस्ट आयलो जाल्यार जो ऑपरेशनल टुरिस्ट आसा 500 मिटराचेर विच इज मेंटेन बाय सुलभ दॅट बिकम्स इम्प्रॅक्टिकल आतां स्पीकर सर कितें जालां द टॉयलेट विच शी इज आस्किंग basically if I am not wrong is the one which is close to the beach. No, I am asking of the toilet which is on top, Sulabh toilet. Sulabh toilet. When was the last inspection done by your officers? Speaker sir, Sulabhacho toilet last 15 dis bhitar we have ensured specific dates as well 14th of July where the inspection was basically done based on the complaint raised by the honorable MLA. आणि जे रेक्टिफिकेशन जाय आशिल्ले ते कामूय चालू करून टेम्पररी दिल्ले आसा आता विषय आसा 2 जो टॉयलेट रिपेअर करपाक लायला तो टॉयलेट तिका नाका पूण आमी रिपेअर करपाक घेतला की साहजिक थंय लोकांक कोण तरी वापरतले म्हणून आणि जो टॉयलेट जाय रिपेअर करपाक
तो जो आसा स्पीकर सर इज लाईंग इन दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी वेर इन 2013 this agreement has already been done and that part of the property is given to a private operator. आता स्पीकर सर वो प्रायव्हेट ऑपरेटर जो दिल्लो आम्ही 2013 तेन्ना his part was to upgrade, renovate and modernize the existing facilities which included the toilet. These were the minimum obligations. आता तो टॉयलेट त्या प्रॉपर्टीन आमचे आसा जो 2013 ताका दिल्ली आसा. आता 2 का 3दा आमच्या डायरेक्टरान तांकां मेसेज दिली ऑल्सो एज MD ऑफ GTDC की तुम्ही येवन तो रिपेअर करून दिवचो लिगॅलिटी पळोवन. But after the last conversation had with Honorable MLA, we have decided to get into it and repair and जाता इतले बेगीन तो लोकांक थंय ओपन करचो. सो 2 भाग आसा. एक वयलो जो रिपेअर करपाक घेतला ऑलरेडी टेम्पररी रिपेअर जाल्लो आसा but the one which is not her priority and the one which is her priority we have already taken we have given directions to ensure की तो समज मनशाकडे ज्याकडे आम्ही लीज डीड मारिल्ली 2013 तो नाच जाला तो येत ना. So I think we are taking a conscious call after talking to Chief Minister on the overall things. आज 7B आसा दिसता ताजेर आनी डिमांडा वेळार खूब जाण लोकांनी आमदारांनी हो विशय घेतिल्लो वेकंट उरल्या म्हणून हो विशयाचेर आमी काडून ताका जाय तशें आमी टॉयलेट करून दिवपाची वेवस्था करतात. स्पीकर सर लास्ट इन्स्पेक्शन केन्ना जाल्लें तेजो आन्सरूच येवंक ना. 14 जुलै 2024. That also after I brought it to the notice. Before I that. am only ऐकत ना. I am only acknowledging that ताणे सांगतकच आमी केला म्हणून. There is no two doubt about it. Speaker sir, 2 वर्सां जाली आमी आमदार म्हणून हा. And I am seeing that in a very, very bad state. Every time I go to Wagator. आणि आमी जेन्ना नोदरे काडूंक जाय हें आसना. I think that Sulabh, whoever you have given it to them, one of your officers sometimes, at least once a month, should inspect whether they are doing the work properly or not. Secondly, sir, I'll tell you the experience what I had. हांव थंयसर गेला तेन्ना तो धाकटुलो भुरगो आसलो स्पीकर सर आनी हांव चालले वॉट आर द चार्जीस तो 10, 20, 30 म्हणून सांगूंक लागलो. 10, 20, 30 म्हणलें 10 किसके लिए रे मग म्हाका सांगता काणयो. बट रिजल्ट हांगा हेजेर येयला आतां दॅट इट इज 3 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज अँड 15 रुपीज. हांव कितें म्हणटा हे जे चार्जीस आहा ते भायर घालचे सो दॅट whoever is the tourist going in, they don't listen to this 10, 20, 30 whatever your small boy who was there was saying. This is the practical this. My request would be those charges to be put outside. This is my request. Secondly, to शर्माक जी प्रॉपर्टी दिल्या लिजार दिल्या आणि जो शर्माच्या प्रॉपर्टीन 2 टॉयलेट असले ते अजूनही जायना. You only give me the date when it will because those are existing toilets which has to be repaired. You only give me the date when he will repair and give the toilets to the general public. स्पीकर सर विषय 2 आसा. MLAन जे मागणी केल्या भितरले रेट भायर मार या 2 दिसा भितर वी विल एन्श्योर भितरले रेट भायर मारता. समज कोण ओव्हरचार्ज करता हांवें पयरूय सांगलां वी नीड टू इन्क्रीज द अवेरनेस ऑफ 1364 द हेल्पलायन. कोणेय समज फोन मारलो ओव्हरचार्ज करता कितें करता डिपार्टमेंट विल इमिजिएटली टेक कॉग्निजन्स एंड एक्ट. सो इश्यू ऑफ द रेट इज सेटल्ड. Now second part is legality, Speaker sir. On the floor of the house, if I am committing something, I need to ensure and check the legality. आज ताणे एक टॉयलेट ऑपरेशनल आसा जो सुलभाचो सांगलो तो विषय कुशीक सारके. This is the doubt. आता सकयल्लो टॉयलेट हांवें सांगलें यू आर गिविंग डिरेक्शन्स टू डू इट. नाव देर इज वन मोर टॉयलेट. स्पीकर सर टॉयलेट काडपाक टॉयलेट करच्या पयलीं युजेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पीपल पळोवया. वन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वी आर गिविंग इज योर सुलभ टॉयलेट. इफ इट नीड्स फर्दर इम्प्रुवमेंट वी विल गिव नेसेसरी डिरेक्शन्स. सकयल्लो जो हें आसा चेंजिंग रूम टॉयलेट वी विल एन्श्योर दॅट वी मेक इट ऑपरेशनल विथ द हेल्प ऑफ द कन्सेशनर और विदाउट. But we will ensure that within this particular 1 month we will give the necessary directions for work to start and जाताले season पर्यंत we will ensure that that is also functional. The third one I think jenna joint inspection with director big घेवया and conscious call घेवया गरज आसता करया. करपाक जाय म्हणून करच्या पेक्षा we will see what it is. But seriously what we need to do Speaker sir is हे जे आमी काडल्या आनी घाल्या आनी कोणाची प्रॉपर्टी म्हणून आतां जाल्या जी आमचीच आशिल्ली ताजेर कॉन्शियस कॉल घेतलो जाल्यार असल्यो खुबश्या जाग्यांचेर गजाल्यो जाग्यार पडटल्यो. स्पीकर सर हें हांव क्वेश्चन विचारचेंच नासलें
ते डिमांडाचे दिसा हे सगळे घातलेले. आय थिंक ऑन दॅट डे ही did not reply to this. I really don't want to bring any of my ministers in bad this, but at the time of replying to the demands, if you all had to answer this question, I don't think I would have this. So my request is only to get it done, the down toilet as soon as possible. Speaker sir, assurance dila. The MLA given, I appreciate she has put efforts to do it. We will do it and give it what she wants. Star questioner 2, Kedar Naik. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. Speaker sir, my question was the steps the government has taken to support professionally trained athletes interested in participating in Paris 2024 Paralympics. Speaker sir, म्हाका honorable minister कडेन reply मेळ्ळा की government providing training camps. म्हाका दिसता स्पीकर सर फक्त ट्रेनिंग कॅम्प्स करून म्हाका दिसता सफिशियंट जावचें ना. आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा आनी आमचे जे भाव आसा गेल्या फावटी तेंच्यांनी वेन दे पार्टिसिपेटेड इन बर्लिन स्पेशल ऑलिम्पिक्स इंडिया टीम वन अप्रॉक्सिमेटली 202 medals including 76 gold, 75 silver, 51 bronze. Approximately 23 medals were won by आमचे गोवा स्टेट. आणि तुतले गितांजली नागवेकर फ्रॉम नेरूल हू इज फ्रॉम माय कन्स्टिट्युएन्सी. म्हाका दिसता स्पीकर सर आमकां गोवाक एक प्रायड टी दे मेड गोवा प्राऊड बाय विनींग दीस मेडल्स. म्हाका दिसता आनीक एफर्ट्स आमकां घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर इफ यू कॅन वीन 202 medals फॉर स्पेशल ऑलिम्पिक्स, आमी जर टार्गेट ह्या वाटी केले आनी बरी ट्रेनिंग तांकां दिली, एक स्पेशल ट्रेनर डेडिकेटेड ट्रेनर जर आमी तांकां दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2002ची जी टॅली आसा आनी गोंयान 23 आमी जे मेडल्स जिखल्या हेजे डबल करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी म्हाका दिसता हेका लागून आमकां आनीक एफर्ट्स घालचे पडटले आनी स्पेशल फंडूय तांकां अलोकेट करचो पडटलो, स्पेशल ट्रेनर तांकां दिवचे पडटले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी मातशें कमी पडटा आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें हितून लक्ष घालचें आनी आमचे जे स्पेशल चायल्ड आसा तांकां आनीक आमी उत्साह दिवया, तांकां आमी ट्रेन करुया, जे करून आमचे गोंयचें नांव ती आनीक वयर काडटली. स्पीकर सर प्रश्न विचार. प्रश्न कितें? हांव रिक्वेस्ट करता की ऑनरेबल मिनिस्टरान की हितून आनीक लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की गोवा पॅराऑलिम्पिक असोसिएशन अजून पर्यंत आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रेकग्निशन जाल्लें ना. कारण तांच्यांनी जवळ जवळ 2011 स्पीकर सर एप्लिकेशन घातिल्लें आशिल्लें फॉर रेकग्निशन. बट मध्यंतरी आमचो एक प्रोसेस आसता, त्या प्रोसेसा भितर थोडोसो ब्रेकअप जालो. म्हणजे आमी तांकां ऑलरेडी लेटर सुद्दां बरयलेले आशिल्ले की तुमचें डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें डॉक्युमेंटेशन तुमी करात म्हणून. पूण तरी आसतना आतां फायनल स्टेजीचेर तांचें फर्स्ट रेकग्निशन करपा खातीर फायनल स्टेजीचेर पाविल्ले आसात. आफ्टर हॅविंग अ मिटींग विथ द पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशन. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय स्पीकर सर ताणीन जो पॉयंट केल्लो आसा की पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशन्स किंवा ते आमचे पॅरा एथलीट्स जे आसात तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा. आय एम ऑफ द सेम ओपिनियन. पूण आमची ट्रेनिंग जी आसा ते बाकीचे सगळे डिजेबल म्हणू नाका किंवा आमचे बरे लोक म्हणू नाकात, तांकां सगळ्यांक एथलीट्स तांकां आमी ट्रेनिंग दिवपाचें आमचे कडेन ऑलरेडी प्रोविजन आसात. वेगळे वेगळे स्टेडियमान भितर कॉम्प्लेक्सा भितर आमी ट्रेनिंगूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसात. आनी अशी रिक्वेस्ट अजून पर्यंत आमकां तशी आयले ना. आनी रिक्वेस्ट जर आयली जाल्यार डेफिनेटली तुजो जो विशय जो आसा तो आमी डेफिनेटली करतले. कारण म्हाकाय प्रावड फिलींग आसा. कारण आमकां फाटल्या फावटी इवन आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स जी जाल्ले आशिल्ले बर्लिन थंय गोंयकारां खातीर जवळ जवळ 19 मेडल्स आमकां मेळिल्ले आशिल्ले. तांकां आमी प्रायज मनी आमी दिल्लो आसा. त्यांच्या आमी शाबासकेची थापूय दिल्ली आसात. आमचे आदरणीय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हांचे फुडाकारान आनी कमिशनर तांच्यांनी बरीच मेहनत घेतिल्ली आशिल्ली. जे पॅरा एथलीट्सा बरोबर आमचे जे एथलीट्स जे आसात
त्यांच्या खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो आमकां करपाचें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसात आनी जो विशय जो आसा आनी आमची स्किम्स आसा इट इज नॉट मीन दॅट वी आर गोईंग आउट ऑफ द स्कीम आमची स्किमा प्रमाणे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो करपाक जाय त्यो आमी करता बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आणि सभागृहाच्या नजरे खातीर हांव हाडपाक सोदतां पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा पॅरा आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणूया किंवा खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हणूया किंवा नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशिप्स म्हणूया ह्या सगळ्यांक आमी जसो आधार जो स्किमीच्या भायर सुद्दां वचून आमी तांकां आधार केल्लो आसात तेजे पलीकडेन जो तुवें मुद्दो मांडिल्लो आसा तेजे खातीर आमी जी आमची तयारी आसपाक जाय ती आमी करतले आनी एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की पॅरा ऑलिम्पीक एसोसिएशन जो पर्यंत रेकग्निशन जायना तो पर्यंत आमकां तांकां ग्रँट्सूय दिवपाक मेळना पूण डेफिनेटली ते फायनल स्टेजीर आसा आमी ते करतले आनी तांकां जो ग्रँट्स कितें मेळपाक जाय तांकां ती फॅसिलिटी जी कितें मेळपाक जाय ती मेळपाची आमी हें दिता Speaker, sir, sub-question B, whether any special funds has been allocated to the training of the athletes for the Paris Olympics, Paralympics 2024. म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा म्हाका रिप्लाय आसा की स्पेशल फंड खंय एलोकेट केलेले ना म्हणून पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर गरज आसा 4 वर्सांनी एकदां ऑलिम्पिक्स येता आनी लास्ट टायम जे आमी मेडल जिखल्या भुरग्यांच्या मदीं उत्साह आसा हँडिकॅप्ड आमचे भाव आसा तेंच्या मदीं उत्साह आसा आनी म्हाका दिसता एका स्पेशल फंडाची गरज आसतली आनी जर हो केलो जाल्यार आमकां ती मेडल जी टॅली आसा मेडलाची ही आमकां वयर व्हरपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणून आनेकदा हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की तेंच्यांनी लक्ष घालून बऱ्या भशेन आमचे जे भाव आसात दिव्यांग आसा आमचे उरलेले पार्टिसिपंट्स आसा तांकां एक उत्साह एक पॉझिटिव्ह मायंड घेवन फुडें धाडचें थँक्यू स्पीकर सर तशें प्रपोजल जर असले जाल्यार आमी कन्सिडर करपाची आमची तयारी आसा कारण हे जे पॅरा एथलीट्स जे आसात ते आमचे पॅरा एथलीट्स जावन आसात आनी तांचे खातीर ज्यो काही गोष्टी करणे शक्य आसात त्यो आमी करून घेतले श्री जी तारोलकर स्पीकर सर पॅरा ऑलिम्पिक्स जे ह्या वर्सा पॅरिसाक जावपाचे आहा आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हटलां की ते पॅरा एसोसिएशन तुमचे कडेन रेजिस्टर्ड अजून जावंक ना म्हाका दिसता आनी 3-4 म्हयने उरला पॅरा ऑलिम्पिक्साक आतां डिफरंट स्पेशल ऑलिम्पिक्स आनी पॅरा ऑलिम्पिक्स स्पेशल ऑलिम्पिक्स म्हणटात ते जेका मातशें बारीकशें आयकूंक येना आनी ते पार्टिसिपेट जाता पॅरा ऑलिम्पिक्स म्हणजे कंप्लिटली डिसेबल भुरग्यां खातीर आहा आतां पॅरा ऑलिम्पिक तुवें सांगलें रेजिस्टर्ड जावंक ना आतां उरल्यात फक्त 3-4 म्हयने उरल्यात अजून पर्यंत तूं रेजिस्टर्ड जावंक ना टोटल 23 डिसिप्लिन्स तेतून पार्टिसिपेट जावंक शकता पॅरा ऑलिम्पिक्सान आयज मेरेन तुवें लिस्ट फायनल केला ते रेजिस्टर्ड जातले तुवें सांगलें फॉलोअप आहा पूण तेच्या पयलीं आतां 3-4 म्हयने उरल्यात तुवें लिस्ट फायनल केला खंयच्या डिसिप्लिनान गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट जातली आनी जर जातली जाल्यार त्या प्लेयरांक आयडेंटिफाय केला सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आहा तेका हे पॅरा ऑलिम्पिक्साक तुमकां कंबायनली येवचें पडटलें कंबायनली काम करचें पडटलें कित्याक स्पेशल चायल्ड सगळीं आहात ती तेचे कडेन लिस्ट आसतलें आनी जे स्पोर्ट्समॅन आहा ते तेचे कडेन आसतले सो ते लिस्ट पयलीं फायनल केला काय तुवें पयलीं आन्सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो म्हाका केल्लो आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता पॅरा ऑलिम्पीक जे सिलेक्शन जें जाता ते नॅशनल पॅरा ऑलिम्पीक कमिटी करता आनी ताजें लिंक आमचे कडेन तशें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें कांय ना आनी हांवें आमची जबाबदारी इतलीच आसा की जर हो जो विशय जर आयलो जाल्यार डेफिनेटली वी आर गोईंग टू सपोर्ट आमी सपोर्ट करपाक शकता कारण तांचें सिलेक्शन जें आसा तें नॅशनल लेवलाचेर जाता आनी पॅरा ऑलिम्पीक आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा तशें तुवें म्हणिल्लें आसा आमकांय खबर आसा स्पेशल ऑलिम्पिक्स हे जे भुरगीं जीं आसा तांकां इंटलेक्च्युअल डिजेबिलिटी ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर्स अशे ह्या कॅटेगरी भितर येता त्याच बरोबर पॅरा ऑलिम्पिक्स हे लोकोमोटर डिजेबिलिटी आनी विज्युअल इम्पेरमेंट तातूंत भितर येता आसात मागीर नॅशनल पॅरा चॅम्पियनशीप फॉर फिजिकल डिजेबिलिटी येता ह्यो सगळ्यो क्रायटेरिया आमकां खबर आसात पूण question does not arise whether the Para Olympic Association has been registered with the Sports Authority of Goa or not. हांगा प्रश्न आसा की जर खंयचो पॅरा ऑलिम्पीक जे आतां 2024 जे पॅरीस हांगा जावपाचें आसा थंय जर आमचो गोंयचो जर भुरगो जर सिलेक्ट जर जालो जाल्यार डेफिनेटली ताका आमी आधार करपाचें आमी ऑलरेडी ठरलेलें आसा तेज्या खातीर रेकग्निशन जावं ना जावं पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की त्या भुरग्याक किंवा जो सिलेक्ट जाल्लो भुरगो किंवा जो पार्टिसिपंट जो आसतलो ताका फूल स्पेस स्पीकर सर पूण ते केन्ना जातले कित्याक 3 ते 4 म्हयने उरल्यात म्हाजो इतलोच प्रश्न
एकूच महिने 26 जुलै टू ऑगस्ट पर्यंत सुरू जाता. स्पीकर सर, आता मिनिस्टरान म्हटला की त्यांच्यानी नॅशनल लेवलीचेर सिलेक्शन जाता. सो एज पर माय नॉलेज स्टेट सिलेक्शन पयलीं जाता. सोशल वेलफेअर मंत्र्याक घेवन लिस्ट घेवन तुवें स्टेट सिलेक्शन पयलीं करचें पडटलें. स्टेट परफेक्ट वयर नॅशनल लेवलीक कोण पार्टिसिपेट जावंक शकता ते पयलीं आमी सिलेक्शन करपाक जाय. ते करतकच मागीर नॅशनल लेवल. तेका लागून 1 म्हयनो पयलीं आमकां कॅम्प हांगा दिवची पडटले गोंयांत. आनी तो कॅम्प जर दितलो जाल्यार तुजे कडेन ते स्पेशल भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर कोचीस तुमी ट्रेन केल्यात हो ना. कोचीस केल्यात जाल्यार तुमी तांकां कोचिजांक क्लिनिक्स दिल्यात. इंडोर आउटडोर दोनूय क्लिनिक्स दिवचे पडटात कोचिजांक. आतां ताका रिफ्रेशर कोर्सीस भायर धाडचे पडटात. ते तुवें केला की ना हे प्रिपेरेशन पयलीं करचें पडटा. आतां आमी 3-4 म्हयन्यांनी जर आतां जर सुरवात करनात म्हाका दिसना पॅरा ऑलिम्पिक्साक आमची कोण गोंयची भुरगीं पार्टिसिपेट. जर हे फेसिलिटीज ना इम्पॉर्टंट म्हणटात ते तुजे कोचीस तांकां तुवें रिफ्रेशर कोर्सीस दिवचेच पडटले. आनी तांकां आतां इमिजिएटली 15 दीस रिफ्रेशर कोर्स दिवन तांकां क्लिनीक इंडोर ट्रेनिंग आनी आउटडोर कोचिजांक पयलीं दिवचें पडटा. कित्याक हे स्पेशल भुरगीं आनी हे स्पेशल भुरग्यां खातीर गरज आहा हे करपाक. ताका लागून तुवें कितें केलां? एक गोष्ट म्हणल्यार आदरणीय आमदारान जे फेसिलिटी ना असो हो जो शब्द उलयलो सभेनी तो म्हाका दिसता आमचे पर्पल जे फेस्ट जे आसा 2 फावटी पर्पल फेस्ट संपूर्ण आमच्या गोंयान भितर जाल्लें आसा. तातूंत सगळ्यो फेसिलिटी आज गोंयान भितर अवेलेबल आसात हें आमी मतीन धरपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हे सिलेक्शन खंयचेंय करना. कारण एसोसिएशन जे आसा ते डिसायड बीच स्पोर्ट डिसेबल टू बी इन्क्लुडेड. हे तांचो परबीय आसा. आमकां फक्त ताणें लिस्ट दिलें. तुका मॉनिटर करचें पडटलें एसोसिएशनाचेर रावन काय फायदो ना. तांच्यांनी पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन जें आसा किंवा स्पेशल एसोसिएशन जे आसात तांच्यांनी एप्रोच जर केलो जाल्यार आमी तांकां फूल सपोर्ट करपाचो आमी ऑलरेडी तांकां सांगिल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या संदर्भान आमचे स्पेशल ऑलिम्पिक स्पेशल आमचे जे पॅरा जे एथलीट्स जे आसात त्यांची एंटायर टीम जी आसात ती टीम येवन किंवा आमचो एक नोडल ऑफिसर्स तांचे भितर तांकां आमी दिवन तांकां मुखार फर्दर प्रोसिजर किंवा करपा खातीर आमी सगळ्यो कांय गोश्टी तांकां इंटिमेशन दिल्लें आसा. आनी आमचो नोडल ऑफिसर जो आसा तो तांकां सपोर्ट करता. ताहा म्हणून आमचो सोशल वेलफेअराचो जो डेप्युटी डायरेक्टर जो आसा सेक्रेटरी जो आसा तो हें सगळें फॉलोअप करता. आमकांय जाय कारण this is a motivation to all the athletes, especially पॅरा एथलीट्स जे आसात तेंच्यान जर एक परफॉर्म जर करपाक जर शकता जाल्यार हे जनरल जे एथलीट्स जे आसात जेंकां सगळे हात पांय कान सगळे वेवस्थीत आसात ते कित्याक परफॉर्म करपाक शकना हेंवूय तांच्यांनी आज दाखोवन दिल्ले आसात. आनी ह्या गोश्टी कडेन म्हजे पूर्ण डिपार्टमेंट जे आसा म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स जे आसात ते स्पीकर सर मोठ्या जोमान कामां करता. कारण आमी आज दाखोवन दिल्ले आसात पर्पल फेस्टूय ऑर्गनायज करून दाखोवन दिल्ले आसात आणि नॅशनल गेम्सूय ऑर्गनायज करून यशस्वी राष्ट्रीय खेळ आमी ऑर्गनायज करून आमी दाखोवन दिल्ले आसात. स्पीकर सर एकूच लास्ट प्रश्न हा. स्पीकर सर जेन्ना स्पीकर सर इम्पॉर्टंट ना विजय सर देसाई. स्पीकर सर प्रश्न आहा पॅरा ऑलिम्पिकाचेर पर्पल फेस्टाचेर न्ही. सो पयलो प्रश्न स्पीकर सर जेन्ना एक पॅरा ऑलिम्पिक एथलीट भायर वचूंक सोदता तेन्ना ताजें एप्लिकेशन एक ग्रांट्स फॉर्म म्हणून आसता. ग्रांट्स फॉर्मान हे मागतात बोर्डींग पास दी म्हणून. म्हणल्यार ताणें तिकीट काडली जाल्यार ताका कळना की वेदर हीज एप्लिकेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. तो वतकर मागीर बोर्डींग पास दिवपाचो हें हांचें आज रिक्वायरमेंट असो आसा. ते आसूंक शकता बिकॉज इज असोसिएशन इज नॉट एज येट रिकॉग्नायज बट देन टू गेट इट रिकॉग्नायज इज ऑल्सो युअर जॉब. स्पीकर सर जे अवॉर्ड मनी जिखतात फॉर एक्झाम्पल एक लॉयड फेर्नांडीस म्हणून आहा तो 1 सिल्वर 1 गोल्ड टेबल टेनिसान जिखलो ताका अजून मेरेन प्रायज मनी मेळूंक ना. स्पीकर सर कोचिंग कॅम्प पॅरा टेबल टेनीस प्लेयरांक नॅशनलाक खेळिल्ले तांकां कोचिंग कॅम्प जावंक ना कोच प्रोवायड जावंक ना. तांकां किट अलावन्स म्हणून फक्त 2000 रुपया दितात. 2000 रुपयान कितें जाता स्पीकर सर? 2000 रुपयान एक सेट ऑफ जर्सीज आनी शॉर्ट मेळटा. 3 ते 4 दीस तेच घालचे पडटले. स्पीकर सर हें जेन्ना सगळें जाता तेन्ना हे पॅरा ऑलिम्पीक म्हळ्यार कोणी हे डिसेबल्ड भुरगीं तांचे बरोबर जेन्ना कोण वता तो एकलो वचूंक शकना +1 तिकीट काडूंक जाय. ते प्रोविजन स्पीकर सर आसपाक जाय. म्हणटकर म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन वील गव्हर्मेंट प्रोवायड कोचीस कोचिंग कॅम्प्स complete set of kits and equipment travel grants for the athlete +1 before purchasing the ticket and pay their prize money on time. हे हांव सारको पॉयंटेड क्वेश्चन केला आनी म्हाका ताजे पॉयंटेड आन्सर जाय.
तुझे तिनूय प्रश्न जे आसात एक म्हणल्यार तांकां जो एसिस्टंट लागता जो केअर टेकर लागता तांकां आमी ऑलरेडी तांची आमी टिकेट्स बाकी सगळो आमी खर्च आमी बॉन करता त्याच प्रमाणे आमची एक स्कीम आसा जो एक्चुअल फेअर तो जर इंटरनॅशनल जर गेलो जाल्यार मॅक्झिमम आता मेरेन तुम्ही दिनाशिल्ले आता तू दिता म्हणून अनाउन्स ऑलरेडी दिला ना अरे म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा तुका म्हाका दिसता म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा ना. थ्रू युअर आन्सर्स ओनली या. की मे बी तू यू आर मेकिंग एन अनाउन्समेंट स्पीकर सर पळय तो Speaker आता sir, जे कितें Speaker sir. म्हणटा ते फायनल म्हणून एक्सेप्ट जावंक जाय आय एम एक्सेप्टिंग नो इश्यू स्पीकर सर हांव ताज्यात उत्तर ताणें म्हाका अनस्टार 125 हें घातिल्लो स्टार अनस्टार एलिक्यू आता पळय तूं आता अनाउन्समेंट करता पळय ते फायनल जाता द हाऊस इज सुप्रीम सो वॉट यू आर सेइंग बिकम्स फायनल पूण तूं आता नवें करता आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्ले आसात इन द इयर 2022-23 आमी जवळ जवळ आणि 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर आणि त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आणि नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड आता लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा लक्षांत दवर कारण आमी 2 पावटी हे 3रे वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथे पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा आणि आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दिता ऑल द प्रायज मनीज विल बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी सर तुम्ही इव्हेंटांक इतले म्हणल्या हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हणून सांगपाक लज दिसपाक जाय एंडिंग नो इट इज ऑलरेडी पेड यार अरे म्हणटा ते कितें उरला तूं म्हणटा आता लॉयडाचे उरला म्हणटा तू लॉयडाचे उरला तुम्ही इव्हेंटांक म्हणले कोटी द हाऊस is misguiding the house. हांवें ताका ऑलरेडी सांगिल्लें आसा 2022-23 आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा Even Chief Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो Speaker sir, he is misguiding the house. डिस्टर्ब करता म्हणटा तुमचा प्रश्न घ्या तुम्ही असं कंप्लेन केल्ल्या पुढे होत्या स्टार क्वेश्चन नंबर 3 श्री उल्हास तुयेकर स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिले स्पीकर सर म्हजो प्रश्न आसलेलो की डिपार्टमेंट has any plan for making necessary AC provision at the indoor hall at Manohar Parrikar Indoor Stadium at Naveli to give relief to the players from the heat during games? Because sir, आमच्या नावेली मतदारसंघात मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम एक सुंदर असं बांधले कडेन आसा हालींच 37 नॅशनल गेम्स खुबश्यो थंय जाल्यो आनी आमी पळयता की सदांच थंय तरेतरेच्यो गेमी बॅडमिंटन जावं अशे तरेतरेच्यो गेमी थंय जाता आनी थंय खूब लायट असल्या कारणान थंय इतली गरमी जाता की प्लेयरांक ते खेळपा मेळना ऑनरेबल मिनिस्टर गेमी खातीर खुबदां येयला आनी आमी पळयलां की जेन्ना नॅशनल गेमी जाल्यो तेन्ना भुरग्यांक इतले प्लेयरांक गरमी जाताली लास्ट थंय कुलींग फॅन हाडून बसोवचें पडलें थंय AC घालपाची खूब गरज आसा इतलो सुंदर असो 43 करोड खर्च करून ग्रावंड बांदला पूण थंय जी AC आहा ती AC जर जाली जाल्यार खुबशें थंय बरें जातलें आनी मिनिस्टराक विचारलेलें की AC घालपाचो कितें तुमची तयारी आसा काय म्हणून मिनिस्टरान तयारी ना अशें म्हटलां पूण म्हाजी एक विनंती आहा की तुमी जर AC घातली जाल्यार खुबशे प्लेयर ते बरे खेळपाक शकता दुसरें म्हटल्यार स्पीकर सर थंय कॅन्टीन ना एक उदकाची बाटली सुद्दां घेतल्यार थंय लागीं थंय कांयच ना थंय कॅन्टीन आसपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे थंय सेक्युरिटी गार्ड ग्रावंडाचेर ना कारण त्या खातीर केन्ना केन्ना चोरी जावपाची शक्यता आसा सो म्हाजे कडेन म्हाजी मिनिस्टराक विनंती आहा की त्यांनी जाता तितले बेगीन हांगा AC घालपा खातीर प्रोविजन करचें आनी घालतले म्हणून म्हाका एक उत्तर दिवचें स्पीकर सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न आणि मागणी केल्ली जी आसा त्या मागणी कडेन सुद्दां आमी त्या एंगलाच्यान आमी विचार करतात कारण जे वेळाचेर 37 नॅशनल गेम्स त्या नावेलिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर घडोवन हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो ते वेळाचेर 3 स्पोर्ट्स थंय घेतिल्ले आशिल्ले ते म्हळ्यारूच रोल बॉल नेट बॉल आणि बास्केटबॉल
तो जेन्युइन जो विशय जो आसा तो बॅडमिंटनाचो तांणी उपस्थित जो केल्लो आसा ताजे खातीर टेम्परेचर जो जाय पडटा आमकां मेंटेन करचो पडटा तो 18 डिग्री टू ऑलमोस्ट 30 डिग्री सुमार आसचो पडटा आनी जो एअर फ्लो जो आसा तो एअर फ्लो शूड नॉट बी मोर दॅन 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंद असो आसचो पडटा हो जो विशय जो आसा AC घातली बाकीचे कारण कित्याक सांग बॅडमिंटन एकूच स्पोर्ट्स त्या नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर खेळनात स्पीकर सर वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स खेळटात म्हणजे बॅडमिंटन खेळटात हँडबॉल खेळटात रोल बॉल नेटबॉल बास्केटबॉल कबड्डी खो खो जुडो असे वेगळे वेगळे तरेचे स्पोर्ट्स खेळपा खातीर ती फॅसिलिटी आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसात आनी एकंदरीत जर आमकां कन्सल्टन्स जो आसा तांचे कडेन आमी कन्सल्ट करून बाबा सद्याच्या स्टेटान भितर ताजो डेड लोड किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो घेवपाक शकता का ना घेवपाक शकता त्या संदर्भात आमी कन्सल्टन्सा कडेन कन्सल्ट करून ह्या संदर्भात पर्सनली मागीर आमी तुमकांय आफयतात मिटिंगेक कारण आमकांय दिसता की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें सगळे सायडीच्यान वेल एक्विप्ड आसचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पावलां मारतात पण डेफिनेटली जो प्रस्ताव तुवें जो मांडिल्लो आसा फक्त एकूच गोश्ट आसा कारण आमी जितल्यो स्टेडियम जेन्ना ACन परिपक्व करता कारण मेंटेनन्स जो कॉस्ट जो आसा तो ह्यूज आसता आनी प्रत्येक जो आमचो स्टेडियम जे असतात ते स्टेडियम आम्ही प्रॅक्टिस करतात बाकी सगळे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हे जातात आणि हे एंगलाच्यान जर मुखार जर काही गोष्टी जर आमकां जर करचे जर पडले तर डेफिनेटली आमी जो डिमांड जो आसा तो आमी गृहीत धरतले पण ताजे भितर पयलू कन्सल्टंटा कडेन आमी कन्सल्ट करून कारण जे वेळाचेर 43 क्रोर्साचे त्या वेळाचेर टेंडर काडिल्लें त्या वेळाचेर AC प्रोविजन तातूंत भितर कांय नाशिल्लें आनी म्हणूनच तुका हांवें उत्तर दिल्लें आशिल्लें की नो plans are there for making the provision of AC. दुसरी गोष्ट स्टँड जे आसा स्पेक्टेटर स्टँड ताका ऑलरेडी HU ऑलरेडी आसा एअर हँडलिंग युनिट ऑलरेडी आसा म्हणजे फ्रेश एअर भितर येता तांचे कडच्यान कांय ना फक्त FOP जो आसा द फील्ड ऑफ प्ले जी एरिया जे आसा त्या संदर्भान हो विशय खूप गंभीर आसा कारण नॅशनल गेम्स जेन्ना आयोजन केल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर स्पीकर सर आमकांय थोडोसो डिफिकल्टी आयली नंतर आमी टॉवर AC घालून हे सगळे काही गोष्टी आमी मॅनेज करून व्हेल्ले आसा पण डेफिनेटली सगळो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तो परिपक्व करपा खातीर हांवूय सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान विचार करतलो दुसरी गोष्ट सेक्युरिटी संदर्भात तांणी जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा तोय सेक्युरिटी सुद्दां खूप महत्वाची आसा हे आमी डिस्कशन केले नंतर आमी एक दीस आदरणीय आमदार आमी बसून उलोवया आणि त्या संदर्भात मुखार आमचे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते डेव्हलप करपाचें आणि ते मेंटेन करपा खातीर आमी जबाबदारी घेतले हे म्हजे तुका एश्युरन्स जावन आसा थंय कॅन्टीनाची गरज आसा कारण ते प्लेयर जेन्ना खेळटा तांकां उदकाची सुद्दां ते फॅसिलिटी ना थंय ओके कशी स्पेस कशी आसा स्पीकर सर त्या संदर्भात आमी एक इन्स्पेक्शन करून माझे ऑफिशियल्स आणि हांव इन्स्पेक्शन करून तुमकां कशें जाय ते कारण आमी बरी तरेची सर्वीस दिवपा खातीर आमचें खातें आज काम करीत आसात लोकांक कितें जाय तें दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न करतात कारण गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आमकां त्योच काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात की ज्यो लोकांचे डिमांड जो आसा तो सप्लाय करपाचो आमचो विचार आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सगळे एक्सपर्ट्स तातूंत बसून ह्या सगळ्या काही गोष्टीची तोडगा करपा खातीर हांव एश्युरन्स आमदाराक दिता श्री निलेश काब्राल हो जो स्टेडियम बांदलेलो आसा नावेली मतदारसंघात तो आमी यूज करता मडगांव मतदारसंघात क्वेश्चन मागला नावेली आमदार नावेलीच्या इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पीकर नावेलीच्या प्रश्नासंदर्भात स्पीकर म्हणटा स्पीकर सर जो हो प्रश्न मांडला आमचो मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचो जो मडगांव मतदारसंघान आसा पूण नावेली मतदारसंघान आमदारान काडला दिगंबर तशें जाय तशें सांग विचारले सो हो प्रश्न जो आसा स्पीकर सर तशें खूब वॉर्डर जे आसता ते आमकां प्रश्नाचे विचारया स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां आमी थंय खुबदां वयता आमचे खुबशी गोश्टी जाता हांव मंत्र्या कडेन मागता आतां ते व्हडले फॅन घातले पळय बांबोली स्टेडियमाक तितून भितर AC आशिल्ले पण गरम जाता ते फॅन जातकीर तेजो रिलीज जाला सो इन द मेन टायम जे AC प्रकारान जे कितें करपाचें ते कर ते व्हडले फॅन मेळटा पळय ते 2-3 फॅन घातले जाल्यार एटलिस्ट टेम्पररी रिलीफ मेळटले ते व्हडले पडना 1.5 लाख कितें पडटा ते थोडे घालून घेवचे ना AHU वयरू आसता AHU काय ना तो फॅन ओन्ली रोटेट्स द विंड सो ते घालपाक शकता आनी मागीर तुजो कन्सल्टंटान अपॉयंट करून कित्याक
प्रोविजन जे आसा म्हाका खबर आसा AC केल्ले आसा पण घालूंक नाशिल्ले पूण बिल्ड करतना AC प्रोविजन म्हणजे तसो न्ही हेजो न्ही AC तुजे VRF मॉडल VHF मॉडल न्ही ताका तुवें सांगला प्रॅक्टिकल बसता पळय ते VHF घातला तो इशू ना पूण जे प्लेइंग फिल्डार जाता पळय ताका तो फॅन घालचो मागीर तुजे स्टडी करीत राव आनी घालता तेन्ना घालचें पूण एटलिस्ट ते रिलीफ मेळटलें टेम्पररी अशें रिक्वेस्ट करता दुसरो गोष्ट जी आसा आमी पळयता की गव्हर्मेंट कॅन्टीन जे आसता तुमी भितर दिता आनी मागीर टेंडर काडटा आनी तो कॅन्टीन केन्ना गेम आसता तेन्नाच फायदो आसता गेम ना तेन्ना तो ऑपरेटराक जायना सो अशें डिझायन करपाक जाय तुजो जागो खूब प्रायम रोडाचेर आसा तो लिंक रोडाचेर आसा ताका डिझायन करतना कंपाऊंड वाले भितर घेवन ते वीथ कॅन्टीन वीथ पब्लीक आनी ते करचे अशें रिक्वेस्ट करता नाल्यार ते मागीर भितर कॅन्टीन कोणाक दिल्यार ताका परवडना तुमी भाडें मागता कितले PWD दिता येदो व्हडलो रिपोर्ट 40,000 रुपया भाड्या ते अशें पडवचें ना सो हेजे खातीर हो प्रोविजन अलॉंग विथ गेटीच्या सायडीन जर केले सो इट कॅन बी यूज फॉर पब्लीक एंड एज वेल पीपल हू आर युजींग इनसायड अशें लक्ष घालचें स्पीकर सर अशें घालतले काय कितें तुमी स्पीकर सर पयलो जो विशय तुवें मांडिल्लो आसा की फॅन्स तुमी घालचे अशें म्हणून एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न कारण दी हायट जी आसा ती नावेली कारण आमचो जो बास्केटबॉला खातीर कोर्ट जावन आसात किंवा नेटबॉल हे सगळे काही गोष्टी बॉल वयर वता ते आमी पळयतात पण जशें आमी हे जे तुवें जे सजेशन दिल्लें आसा ते आमी ऑलरेडी फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा ऑलरेडी फॅन घातिल्ले आसा बट दॅट इज ओनली मेंट फॉर आमचो बॅडमिंटन आनी TT तोच हें आसा हांगा जो कितें विशय आसा पळय न्ही तो बास्केटबॉल आसा बास्केटबॉलाचो बॉल वयर वता ते सगळे काही गोष्टी कितें चॅक करून ते पळयता हांव कितें करपाक मेळटा तें आनी डेफिनेटली द सजेशन इज गूड डेफिनेटली वी कॅन थिंक ऑफ कारण बरे गोष्टी जर करतले जाल्यार डेफिनेटली आमकां हेजेर विचार करपाकूच जाय कारण नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा स्पीकर सर हो बरे तरेचो युटिलायझेशना भितर येता बरे तरेचो यूज जाता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची बेस्ट सर्वीस किंवा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो इश्यू रेज केल्लो आसात स्पीकर सर तशें आमच्या मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान सुद्दां अशेंच तरेचे कॅन्टीन आसात थंय भायले सुद्दां जे लोक जे आसात तांकां अलावड कसो आसा आनी ते वेवस्थीत तांणी मांडिल्लें आसा कारण आमी फक्त स्पोर्ट्सा खातीरूच जर ते कॅन्टीन जर आमी अवेलेबल केलें जाल्यार कोण तें कॅन्टीन चलोवपाक शकपाना भायले सुद्दां जर कोण जर आसात पेडन्शियर आसतले किंवा बाकीचे लोक जे आसतले तांकां सुद्दां एक्सेस दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो पूण जागो आयडेंटिफाय केले नंतरूच हेजेर सगळ्यांक उत्तर दिवपाक शकतलो पूण म्हजो प्रयत्न आसा कारण एवरी फेसिलिटी वी हॅव टू गिव कारण आमची जी एक वायड आमचे एक ड्रिम्स आसा वेर एक प्लॅन्स आसा ते प्लॅन्स एक्झिक्यूट आनी सफल जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करणें तितलेंच गरजेचें आसा आनी जें कितें करपाक जाय त्यो काही गोष्टी पावलां आमी उबारतले स्पीकर सर हो कोर्ट पळया इंडोर हॉल आसा हो सद्या इज कन्सिडर्ड ऑन द बेस्ट हॉल इन द स्टेट म्हणजे गेल्ल्या वर्सा थंय वेटरन्स बॅडमिंटन नॅशनल चॅम्पियनशीप जाली म्हणजे अबाव 60 इयर्स अबाव 50 इयर्स अबाव 40 इयर्स जवळ जवळ 5,000 पार्टिसिपंट्स थंय खेळ्ळे आनी इट वॉज इन द मंथ ऑफ एप्रील मे त्या टायमार खरीच थंय गरमी जाताली तांकां तेय रिक्वेस्ट करताले सगळे की कित्याक तुमी AC करना पळय म्हापशां जो इंडोर हॉल आसा तो AC आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली ते कोर्ट्स कमी आशिल्ल्यान थंय तुका सगळें शिफ्ट करपाक मेळना तांकां पूण म्हजें म्हणणें आसा की आतां जो ट्रेंड आसा नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां इंडोर हॉल खंय बांदता पळय इट इज ऑलवेज प्रोवायडेड विथ AC आनी म्हज्या कोतान आतां मिनिस्टरान सांगलें पळय बाकीच्यो गेमी थंय खेळटा टेबल टेनीस आसा बास्केटबॉल आसा गेम ना हँडबॉल आसा तो स्टेडियम प्रॅक्टिकली कोर्ट बिजी उरता सारको हांव थंय सकाळ फुडें स्पीकर सर हांव वॉकिंगाक वता सवरांचे वॉकिंगाक थंय सकाळ फुडें बॅडमिंटन खेळपाक येता थंय कोचिंगाचें काम चालू आसता थंय हँडबॉल खेळपाक येता भुरग्यांचो मुवमेंट कंटिन्युअस आसता सांजचेय थंय ग्रूप खेळपाक वता बॅडमिंटन आनी वेगळे वेगळे खेळ थंय आज खेळटात सो म्हज्या कोतान मिनिस्टरान प्रोविजन करचें चीफ मिनिस्टरान कितें जाय जाल्यार तांकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो नाल्यार प्रत्येक खेपे फाल्यां इंटरनॅशनल समज बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप कितें केली थंय वेटरन्साची त्या जाणट्या मनशांक सामके त्रास जाता गरमे आनी ते म्हणटा अरे इधर क्या है तुम्हारा इतना अच्छा बनाया है AC नहीं है सो ताजेर मातशें सिरियसली मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करून करचें सेकंड एकच इशू सजेस्ट करता कॅन्टिनाचें कॅन्टीन थंय पयलीं म्हणजे गजाल हांव पळय चीफ मिनिस्टर सांगिल्लें मडगांव फातोर्डा स्टेडियमाचेर पळय जें कॅन्टीन आहा तें सकाळ फुडें 6 वरांचेर ओपन जावपाक जाय जाल्यार ताका गिरायक जातलें थंय 500 लोक येतात वॉकिंगाक ते वता आसतना प्रत्येक जाण भाजी खाता भाजी घेवन वता घरा पयलींचें कॅन्टीन एकदम बरें चलिल्लें आतां ते कोण कॅन्टीन आहा ते 9 9:30 ओपन करता तर गिरायक कशें जातलें सो इट हॅज टू बी स्टार्टींग फ्रॉम 6 o'clock कारण सकाळचो गर्दी आसता भुरग्यांची जाणटेल्यांची सगळ्यांची आनी मागीर सांजची मदल्या टायमाचेर गॅप आसता
सो कॅन्टीन कोण करता तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुमी जर कोणाकय समज दितात जाल्यार कंडिशन पयलें घाला की शूड स्टार्ट इट एट 6 o'clock. इतलें मातशें लक्षांत दवर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयले दोन प्रश्न आदरणीय आमदारान जे उपस्थित केल्ले आसात ताचे उत्तर हांवें ऑलरेडी दोन्ही माननीय सदस्यांक दिल्ले आसात. उरलो प्रश्न उपस्थित केला तो मडगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या कॅन्टीनाचो. हांव इंटिमेट करता जे कॅन्टीनात जो कोण चलयता ते 6 म्हळ्यार ओपन करपाचो हें सांगता आनी वील कन्सिडर दॅट रिक्वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I would like to take 4A. 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 स्पीकर सर, उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, जो रिप्लाय आमकां गावल्लो आसा हो पर्टिक्युलरली क्वेश्चन आसा स्टाफ स्ट्रेंथ इन रुरल डेव्हलपमेंट जो डिपार्टमेंट आसा तितून. आतां स्पीकर सर, जेन्ना म्हाका उत्तर गावला त्या उत्तरान अशें आसा की जे ग्राम समृद्धी योजना स्कीम ह्या स्किमी अंतर्गत आमकां ग्रामीण जे भाग आसा जावं ग्रामीण जी विलेजीस आसा हांगा आमकां प्रपोजल्स धाडून रुरल डेव्हलपमेंटाचे थ्रू आमी डेव्हलपमेंटल वर्क घेवपाक शकता. स्पीकर सर, आतां नॉर्थ गोंयचो जो DRDA आसा तितून आमकां उत्तर गावला त्या प्रमाणे 342 प्रपोजल्स जे आसा ते पेंडींग आसा. तितून आमी क्वेश्चन घातलेलो त्या क्वेश्चनान विचारलेलें की कित्याक लागून पेंडींग आसा. तितून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा की स्टाफ स्ट्रेंथ जी आसा ती कमी आसा. आतां नॉर्थ गोवान नॉर्थ DRDA नॉर्थ हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर एक आसा आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो एक आसा ताका 5 चार्जीस आसा स्पीकर सर, 5. आतां ती तुमकां सांगता सुप्रिटेंडंट इंजिनियर इन PWD सर्कल 1, सर्कल 7, सर्कल 9, SSW आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर DRDA म्हटल्यार 5 चार्जीस एकूच इंजिनियराक दिल्ल्यो आसा. आनी तुमी चिंतूंक शकता आसतले आख्खे नॉर्थ गोंयचे आख्खे प्रपोजल पेंडींग उरलेले आसा. स्पीकर सर, तसोच जो असिस्टंट इंजिनियर आसा, असिस्टंट इंजिनियर दोग जाण आसपाक जाय नॉर्थ गोवान, थंय एकूच असिस्टंट इंजिनियर आसा स्पीकर सर, एकूच. आनी एक पोस्ट अजून पर्यंत वेकंट आसा स्पीकर सर. आनी ते असिस्टंट इंजिनियराकूय एडिशनल चार्ज आसा बिचोली PWD बिचोलीन. स्पीकर सर, तसोच ज्युनियर इंजिनियर आतां स्पीकर सर ज्युनियर इंजिनियर आसपाक जाय 3. आतां तितून स्पीकर सर ज्युनियर इंजिनियर आसा एकटोच आनी 2 वेकंट पोस्ट आसा स्पीकर सर. आतां तशेंच बाकीचे जे टेक्निकल स्टाफ आसा हेय कमी आसा. आनी प्रश्न स्पेसिफिकली म्हाजो प्रश्न असो आसा की इतले कमी स्टाफान आतां गेल ती 2 वर्सां जाली आमी प्रपोजल्स घालता, सगळे घालता, अजून पर्यंत ते प्रपोजल जे आसा ते क्लियर जायना आनी तेंची काम जी आसा ती स्टार्ट पासून जावना. सो इतले कमी स्टाफान डिपार्टमेंट कशी कामां जी प्रपोज केल्ली आसा, जी ग्रामीण भागान कामां प्रपोज केल्ली आसा ती कंप्लीट करून घेतली. स्पीकर सर, एकूच आदरणीय आमदारान जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की देर आर 342 प्रपोजल्स पेंडींग इन DRDA नॉर्थ. एक्चुअली कशें आसा न्ही, 342 प्रपोजल्स स्पीकर सर आमचे कडेन आयिल्ले आसात, पण तातूंतले फक्त रिझोल्युशन्स आनी विदाउट डॉक्युमेंटेशन आयिल्ले आसात. आनी आमी ते कन्सर्न ते विलेज पंचायत रिझोल्युशन घेतिल्ले आसात तांकां आमी पत्र वेव्हार केल्लो आसा. तशें आमचे कडेन एकंदरीत फूल फ्लॅज हे पत्र वेव्हार जाल्लो आसात किंवा त्यांचे डॉक्युमेंटेशन आयिल्ले आसात. तशें प्रपोजल आमचे कडेन तशें अजून पेंडींग ना. तें उत्तर सुद्दां हांवें सावथ गोंयान सुद्दां DRDA तशें दिल्लें आसा. पण तुजे जो स्पेसिफीक 2 जे विशय जो आसा, एक तुजो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी आयलो आसात, विदीन 8 days भितर आमी टेंडर फ्लोट करता. आनी दुसरो जो तुजो प्रपोजल जो आसा तो इट इज फॉर एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेल्लो आसा. आय विल सी दॅट एट द फास्ट पेस ह्यो सगळ्यो काही तो कित्याक उरलो, कारण तुवेंनूच म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे यू हॅव गिवन द चेंज ताजें नेम केल्लें आसा म्हणून तो परत आमकां रिसबमीट करचो पडलो. डेफिनेटली हांवें सगळ्या आमदाराक तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हांवें ऑलरेडी इंटिमेशन दिल्लें आसा, डायरेक्शन्स दिल्ले आसा टू माय डिपार्टमेंट. प्रत्येक आमदाराचे 2 प्रपोजल आमी घेतले, कारण जसो आमचो बजेटरी प्रोविजन आसा तसोच आमी त्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात. पण डेफिनेटली हे जे विशय तुजो जो मागणी केल्ली आसा ते आमी काही गोष्टी दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर, जशें स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें की 2 प्रपोजल जे पेंडींग उरले. आतां हो म्हाज्या मतदारसंघाचो आतां गेल्या त्या वर्सा म्हटल्यार 1 वर्स पयलू आमी प्रपोजल आनी तेजे पयलूचे प्रपोजल स्पीकर सर. आनी जेन्ना कामां जावना म्हणून आमी एक लेटर केलें
जे डिपार्टमेंटाक लेटर केलें की अजून पर्यंत जी ग्रामपंचायतीन कामां धाडलेलीं आसा RDA अंडर ती कित्याक जावंक ना. सो तेन्ना आमी लेटर केलें तेन्ना रिप्लाय येयलो की तुमी 2 प्रायोरिटीचेर कामां दिया म्हणून. ती आमी 2 प्रायोरिटीचेर कामां दिली आनी थंय स्पीकर सर जेन्ना हांव मुद्दम सांग प्रायोरिटी लेटर जें आसा तें 1/3/2023 दिल्लें आनी आमकां हितून म्हणल्यार जेन्ना DRDAची हें आसा तितून विथीन 15 days म्हणल्यार 15 दिसां भितर इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां आमचें एक काम आसा धाकटेबाट मंडूर हांगा रिटेनिंग हॉलाचें हांगा सगळो म्हटल्यार एंटायर थिंग जाल्लें सगळे जे NOCs सगळे दिल्ले रेजोल्युशन्स बी सगळे केल्ले पण जेजो इस्टिमेट जालो 4/9/2023 म्हटल्यार कितली टायम जालो तोय बीन आमी परत फॉलोअप करून स्पीकर सर आनी अजून पर्यंत त्या हेजो टेंडरींग प्रोसिजर अजून पर्यंत जाल्लो ना. आतां थंय आमकां रिप्लाय कितें येता स्पीकर सर की टेंडरिंगाक लागून की जनरेट जावंक ना. आतां की जनरेट कित्याक जावंक ना कोण हांगांतल्यान थंय ट्रान्सफर जाता आनी कितें जाता. सो हें स्पीकर सर हो रिप्लाय सारको न्हू. स्पीकर सर आमकां खंय ना खंय जे स्पीकर सर एक्झॅक्टली कितें जाय माननीय आमदाराक ताणें तें म्हाका विचारचें त्या प्रमाणे ताका उत्तर कितें एक्झॅक्टली जाय सांगता अजून पर्यंत जो एक आमचो वर्क आसा तुमी जो सांगलो तो जातलो म्हणून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेला. आतां तेजो रिप्लाय कितें येयला की जनरेट जावंक ना टेंडरींग की जी आसा जी जनरेट जावंक ना. आतां ती 2022 काम 2 वर्सां जालीं अजून पर्यंत तें काम कंप्लीट जावंक ना. आतां काम स्टार्ट पासून जावंक ना ताका ऑर्डर पासून वर्क ऑर्डर येवंक ना. सो म्हाका एश्युरन्स जाय जी आमची कामां आसा आमच्या सानंद्र मतदारसंघात नाकी ऑल ओव्हर गोवा ही कामां केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातली. आतां हितून आनी एक आसा नेवरा गांवांत तेजी ऑलरेडी रिटेनिंग कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आतां हांगा पासून सगळे आमचे जे हें आसा ते सगळे घातलेले आसा चेंजीस करून आमी वर्क चेंज करून 1 वर्स जालें. 1 वर्स मिनिस्टरान समजून घेवपाचें हांव बेश्टोच हें करिना जे 1 वर्स जालें तरी पूण तें अजून पर्यंत जावंक ना आनी तेजो इस्टिमेट पासून जावंक ना. आनी जेन्ना आमी फॉलोअप घेवपाक वयता स्पीकर सर हांगा अशेंय रिप्लाय येता की फंड अवेलेबिलिटी ना. सो हें मिनिस्टरानूय क्लियर करपाचें केन्ना पर्यंत हें क्लियर जातली दोनूय जी कामां आमची घातलेली आनी हेच्या फुडें आतां फुडें आमी आनीक 2 घालपाचें आसा. सो 1 वर्सा 2 टोटल स नेमके मंत्र्याकडे कितें अपेक्षा केन्ना पर्यंत मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाचें की केन्ना पर्यंत ही दोनूय जी कामां आतां एक्झिस्टिंग आसा ती आनी बाकीची फुडली आमी ऑलरेडी घातलेली आसा ती केन्ना पर्यंत जातली. स्पीकर साहेब म्हाका दिसता ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्ले आसा ताणें पयलूच सुरवातीकूच की तुजो विदीन 8 days भितर हांव एक कामाचें टेंडर करता आनी दुसरो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवाक गेल्लो आसा ताजो आयलो नंतर इमिडिएटली तें काम सुद्दां सुरवात करपाचो म्हजो तसो प्रयत्न. स्पीकर सर जे मंत्री सांगता एज पर हिज आन्सर एकूच आय ओनली इंटरवीन योर आन्सर इटसेल्फ यू से द डिले द रीजन फॉर द डिले इज वर्क ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ. नाव वेन व्हेरी स्पेसिफीक I think all the members, Mugale constituency, Sogle, come pending high. When will you fill these vacancies? Why are you basically the people again, Magadista, Sogle vacancies, they're pending high. When will you fill? Your staff is short, very simple. And a proposal, but you answer dila, I know for a fact that proposals that I have sent also are pending. Several MLAs are pending and mainly because of staff. So when will you fill this staff? स्पीकर सर आमचे फिलिंग ऑफ पोस्ट जो आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन आमी ऑलरेडी संपूर्ण केल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन जाता तितले बेगीन हांवूय पर्सनली फॉलोअप करता कारण म्हाकाय तेजी कमतरता आसा हें म्हाका खबर आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी आमी पोस्ट क्रिएट करून तांकां सगळे अप्रुवल बीन घेवन आमी दिल्ले आसात. एज सून एज स्टाफ सिलेक्शन ज्या वेळाचेर जातलें डिले जाता because there is no staff. स्पीकर पण तरी आसतना आमी मॅनेज करता. एक गोष्ट कशी आसा न्ही जरी आमी स्टाफ सुद्दां ना आसले म्हणले जाल्यार आमचे कडेन तशी पेंडींग प्रपोजल विथ द फूल डॉक्युमेंटेशन जे कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते आमचे कडेन एस्टिमेट बीन प्रिपेर करपा तशें आमचे कडेन तशें प्रपोजल स्पीकर सर कांयच ना. जितले आमचे कडेन पळय स्पीकर सर ही पेंडींग आसा. तुका दिता मातशें आमगे आहाय ते कितल्यो दिलोल्यो पेंडींग आनी मोर दॅन 2 years जाली. प्रपोजल 2 वर्सां जाली. आमदार स्पीकर सर प्रपोजल बरेचशे आमदार आणि बरेचशे विलेज पंचायत आमकां दिता. आमी आमच्या GSYचे मिटिंगेक ते आमी एप्रूव्ह करता सब्जेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन जाय ते तांच्यानी आमचे कडेन संपूर्ण करपाक जाय. जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन ते दिना तो पर्यंत आमकां फायल प्रोसेस करपाक मेळना. जरी स्टाफाची सुद्दां कमतरता ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लागून ते स्टाफ मेळ्ळाय म्हणून तूं म्हाका सांगची केन्ना स्पीकर सर हेजो आमकां आन्सर जाय एक्सक्लुझिव्ह जो आसपाक जाय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर कित्याक तो अवेलेबल आसना. आमकां परत म्हणजे तो डिफरंट PW डिविजनान भोंवता डिफरंट हितून आसा. सो CMान हेजो जाप दिवपाक जाय की बाबा एक्सक्लुझिव्ह तुमी ताका थंयच दवरितले 5 एडिशनल चार्ज दितले. टोटल एडिशनल चार्ज जो आसा
सीएमान उत्तर दिवपाक जाय कित्याक DRDA आमी रुरल डेव्हलपमेंट करता म्हणटा आनी हांगा एकूय कामां जायना स्पीकर सर. स्टाफ सिलेक्शन हा म्हणतो. स्पीकर सर 2 विशय. एक त्यांनी जो सांगला पळय न्ही RDA खातीर ताका एक्सक्लुझिव्ह इंजिनियर जाय म्हणून हांव मिनिस्टराक सांगता की तेंच्यांनी PWD कडेन मागचे. आतां इंजिनियरी खूब भरती जाल्या. त्यान ऑलरेडी आन्सर तुका गायल मु स्टाफ सिलेक्शन मागचे आनी हे केदो आमी टर्म कवर जातलो. स्पीकर सर लेट मी स्पीक. तांणी जे इंजिनियर मागल्या स्पेशली पळय न्ही ते आतां ऑलरेडी आमच्या PWD नवीन भरती जाल्या त्या खातीर तांकां एक्सक्लुझिव्ह जे इंजिनियर दिवपाक जाय ते आमी एक्सक्लुझिव्ह RDA खातीर इंजिनियर दिता जेणे करून रुरल डेव्हलपमेंटाचेर ग्रामीण विकासाचेर भर दिवन आनी फक्त हांगाच न्ही तेंच्यांनी केंद्रांतलो जो फंड मेळटा ग्रामीण विकासा खातीर तेंच्यांनी तेय प्रपोजल धाडचे. आतां केंद्र सरकारा कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण विकासाचेर ह्याय बजेटांत हो भर दिल्लो आसा तो ग्रामीण विकास करून घेवपाक तेंच्यांनी प्रपोजल धाडचे. दॅट इज वन. दुसरें RDA तो स्टाफ उरलेलो स्टाफ जो कितें भरपाचो तांचे जे पोस्ट कितें वेकंट आसात त्यांनी जर स्टाफ सिलेक्शनाक धाडल्या स्टाफ सिलेक्शन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी तांच्यांनी प्रोसेस सुरवात केला. हांव ताका फक्त फास्ट ट्रॅक कर आनी ते भर जाता तितके बेगीन तेजे एडवर्टायजमेंटूय येतले आनी ते पोस्ट जे आहा ते भरतले. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट उरला. स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टर ऐकले स्पीकर सर आणि ऐकता त्यांना एक विषय मांडलो की ऑनरेबल सीएमान आता एश्युरन्स दिला की स्टाफ घेतल्या PWD मागले तर कितले फॉर लॉंग टर्म बेसीस एक्सक्लुझिव्हली कित्याक फाटी प्रमोशनूय केल्ले आसा ऑलमोस्ट 27 ई आणि SC सगळे बस सीएमान केला. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर मागतरी फूल टायम स्टाफ येतलो. माझे एक प्रश्न स्पेसिफीक आसा जे ऑनरेबल सीएमानूय सांगले की सेंट्रल ग्रांट खूब मेवता. 3 वर्सां पयलीं आमकां शेल्डर क्लस्टर म्हणून आमी तो ग्रांट हाडलेलो तुमी जावचे न्ही पयलीं. तो आजुनूय काम लंगडता. आतां लंगडता तेन्ना म्हाका तुजें एश्युरन्स जायना हावज बेस्ड ऑन युअर गिवीन स्टेटमेंट्स की RDAचे जे काम चालू आसा की तुमी थंय येवन असेंब्ली सेशन डेट फिक्स करून ती शेल्डे क्लस्टराचें काम सेंटरांतल्यान पयशे हाडून आज पासून ते कंप्लीट जायना. सो कित्याक लागून जायना तें सांगचें. इट इज रिलेटेड टू दीस सेम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ स्टाफ इज नॉट देर. सो ते मातशें कंप्लीट करून म्हाका दिवचें. आनी आमी सेंट्रल ग्रांटाचे जे स्किमी आसा तांकां पंचायतीन तुमकां आनी प्रपोजल धाडल्या ती मातशी करून तुजे कडेन पयशे ना तूं आमदाराक फक्त 2 कामां दिता म्हणटा. व्हेरी गुड बरें रिस्पेक्टफूल तुवें आन्सर दिलो. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन खूब पयशे आहा ते हाडपाचो मातसो प्रयत्न करचो असो हांव वेदर ही वील डू ऑर नो. हे प्रपोजल जे आमचे कुडचडे मतदारसंघात दोन्ही पंचायतीन दिल्या ते करतले वा ना हे विशय घेवपाक जाय. स्पीकर सर आदरणीय आमदारान जो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा जी केंद्र सरकाराची जी योजना जी आशिल्ली ती फाटल्या म्हज्या टेन्युराचे पयलू ही सुरू जाल्ली आशिल्ली. पूण स्पीकर सर ती योजना जी आसा ती सध्या बंद जाल्ली आसा आणि नंतर तांच्यांनी आमकां आमी पत्र वेव्हारूय केल्लो आसा. हांवूय तो फास्ट ट्रॅकाचेर आसा. पण कितें जालां आसा आमी युटिलायजेशन बीन कितें जाल्लें आशिल्लें तें आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा. ते स्कीम सध्या ती बंद जाल्ली आसा आनी ते नवी स्कीम इंट्रोड्यूस करपाचें आमकां ऑलरेडी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे हांव फॉलोअपाचेर आसा कारण म्हाकाय जितले पयशे आमकां सरकारा भितर येवपाक जाय त्या खातीर आमी फॉलोअप करता. स्पीकर सर माझो लास्ट स्पीकर सर जो प्रश्न ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला त्या प्रश्नाक स्पीकर सर उत्तर दिले. स्पीकर सर ती स्कीम जर बंद जाली तेका आमी जबाबदार ना न्ही. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमीचे पयशे येयले तुमी UC दिवना हे येवना तुमकां पयशे येवना. आतां ती स्कीम बंद जाल्या म्हाकाय खबर आहा पूण तेका प्रोविजन तुजे भितरल्यान करपाक जाय. स्पीकर सर सेकंड इन्स्टॉलमेंट ना येवचोच ना तो कित्याक स्कीम बंद जाल्या कशी येतले स्कीम आमकां स्पीकर सर हांव चड उलयना मागीर आमी खंयच्या पावतले. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा म्हाकाय खबर आहा ती स्कीम बंद जाला. UC तुमी दिवंक ना. UC दिवंक ना म्हण तुमकां आतां एलिजिबल ना. आतां ते स्किमीक जर पयशे मागपाक जाय तेका ना. सो तुजे स्टेटींतल्यान तेका प्रोविजन जो कंप्लीट करपाचो प्रोविजन सीएमान तुमी करचो. कित्याक हे 4 वर्सां लंगडाता. ग्रावंड आतां 4 वर्सां बंद उरला. स्पीकर सर हेजेर मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणटा. स्पीकर सर आमी ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केल्लो आसा. आमी इंटिमेशन केंद्र सरकाराक सांगिल्लें आसात. सो आमचोय फॉलोअप आसा. हेजो तशें न्ही की बाबा आमी कांयच करना आनी हे हांव टेक ओवर करचे पयलूची ती योजना जावन आसा. मिनिस्टर जेन्ना आसता टेक ओवर करना तूं मिनिस्टर म्हणजे तुजी जबाबदारी आसता. स्पीकर सर माझो लास्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर निलेश बाबाचो प्रश्न खरें म्हळ्यार म्हजे ह्या क्वेश्चना भितर इन्क्लूड ना. स्पीकर सर तरी आसतना हांवें ताका बरे भशेन उत्तर दिल्लें आसा कारण इट इज मागीर ते प्रिरोगेटिव्ह जावन आसा की प्रत्येक प्रश्नाक उत्तर दिवपाचो कारण आमी काम करतात आनी जें आमी करतात आमी सांगतात तें करून दाखयता. स्पीकर सर माझो लास्ट स्पीकर सर माझो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा.
स्पीकर सर म्हाका एकूच विचारपाक जाय की जो डिपार्टमेंट specific विचार, तो 4 question जाले तुझे. तो विचारता विचार. स्पेसिफिक डिपार्टमेंटा कडेन फंड अवेलेबिलिटी आसा काय ना ही कामां करपाक लागून. स्पीकर सर, प्रत्येक जो आमचो हे आसता फंड अलॉट केल्लो आसता आणि फंड अलोकेशना प्रमाणे म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें आसा की तुमी आमकां 2 कामां दिवची. ती 2 तुमची कामां कशी करून घेवपा ती म्हजी जबाबदारी आसा. ते फंड्स कशे घेवपाचे हाडपाचे तेवूय म्हाका खबर आसा आणि म्हणूनच हय आणि सप्लिमेंटरीच्यान आमी मागतात बीन. हांवें सांगिल्लें पळय लास्ट टायम हांवें तुमकां फक्त सादे गोश्ट सांगता. आमकां फंड्स अलॉटमेंट आशिल्लो एक्झॉस्ट 3 म्हयने भितर जाल्लो आशिल्लो पूण आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी गरज्यो जाणून जावन लास्ट इन द मंथ ऑफ आमकां जानेवारी फेब्रुवारी ऑफ 2023 ताणें आमकां सप्लिमेंट फंड दिलो आणि मॅक्झिमम आमी कामां पूर्ण करपाक शिकिल्ले आसात. फक्त इतलेंच सांगता की ज्या तरेन हांवें तुमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा स्पीकर सर प्रत्येक मतदारसंघान, कारण आमी सेल्फीश न्ही, आमी सगळ्या मतदारसंघान आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री सगळ्यांक कारण लोक सगळे गोंयकार जावन आसात आणि तांकां फॅसिलिटी दिवप एखाद्या वेळी तुमी कितें म्हणटले तुमी विरोधक म्हणून आमी तुमची कामां करना अशातली कांय गोश्ट ना आणि हांव तें केन्नाच बिलीव करना. हांव इतलेंच करतलो की हांव इतलेंच म्हणटा की जो फंड अलॉटमेंटाचो विशय जो आसा तो गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हाडून हांव रिझॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन एश्युरन्स दिल्ली कामां जी आसा ती हांव कामां पूर्ण करता. स्पीकर सर Next 2 कामां पर इयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 म्हज्या मतदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे क्वेश्चन नंबर 5. डॉक्टर नेक्स्ट स्पेशल सर आय एम ऑन फिट त्यांच्यानी बस म्हणून सांग म्हजो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन उलयता तांकां रूल काडणारे सांगात. अरे आय एम आस्किंग माय क्वेश्चन यू शुड सिट डावन. तुम्ही आवाज करता आय एम आस्किंग क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे विचारा. स्पीकर सर म्हजो एकूच क्वेश्चन आसा. दुसरो आता नेक्स्ट तुझो क्वेश्चन. ओके स्पीकर सर हांव क्वेश्चन 5B विचारता. 5B स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर म्हजो जो क्वेश्चन आसा तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिचोली. म्हजो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारच्या पयलीं हांव इतलेंच सांगूंक शकता की आमच्या बिचोलेन लोक खुबशे टॅलंट आसा स्पोर्ट्सानूय टॅलंट आसा. आमच्या बिचोलेन जो फुटबॉल पयलीं क्लब आसलो सद्याचो जो डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब आसा हो जो क्लब आसा न्ही तो सुरू खंयच्यान जाल्लो तर बिचोलीम फुटबॉल क्लब म्हणून जाल्लो आनी 1967 हो जो क्लब डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबान घेतले. कितकेशेच प्लेयर आसात आमच्या कडेन खुबश्या प्लेयरांनी खेळला. आतां आमचे भुरगे क्रिकेटानूय खेळटात. सद्या रणजी प्लेयर्स आसात. ईशान गडेकर आसा दिपराज गांवकर आसा शुभम देसाय आसा. म्हजो एकूच प्रश्न हांव जाणा टायम वता म्हणून स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली आसा दिगंबर सरकाराच्या टायमा वखदार. तुमचें कितें इंटेन्शन आसा बाकीच्या तालुक्यान बार्देसाक 8-10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसात सालसेतीक 15-20 आसात काणकोणान सुद्दां तुमच्या हितून 5-7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा. तुमचें कितें तरी इंटेन्शन आसा बिचोली तालुक्यान एक स्पोर्ट्स क्लब जावपाचें अशें आसा आनी तुमचें कितें ताच्या खातीर प्रयत्न आसा तुमी कितें प्रयत्न इतलीं वर्सां केल्यात काय बिचोलीक अशीच फाटल्यान दवरपाचो विचार आसा. दोतोर बिचोली कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पीकर सर बिचोली फाटल्यान दवरपाचो आमचें तशें सरकाराचें कांयच इंटेन्शन ना. बिचोले म्हाका दिसता आदरणीय आमदाराक म्हज्या टेन्युरा भितरूच आमी म्हाका दिसता 3 स्पोर्ट्स हें जे आसात न्ही ग्राउंड जे आसात ते ऑलरेडी दिल्ले आसात. एक म्हाका दिसता आदरणीय तुमच्या टेन्युरानूच जाल्लो आशिल्लो मेणकुरे सुद्दां तो आमी आतां ऑलरेडी आमी टेंडर काडपाच्या हितून आसा. एक ऑलरेडी काम सुरू आसा आनी दुसरो नार्वे जो तुजो हें आसा ग्राउंड जो आसा तो ऑलरेडी तेजो एस्टिमेट इन पायपलायनान भितर आसा. हेजो अर्थ दोतोरान कितें सांगिल्लें आसा की जितें कितें केलां तें सांगलें ना कितें ना तें ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा पूण हांव ताका एश्युरन्स दिवपाक सोदतां. बिचोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो विशय जो आसा म्हाकाय दिसता की प्रत्येक तालुक्यान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसचो. पूण बिचोलीक हांव एक गोश्ट हांव ताणेन हांगसर प्रश्न उपस्थित करचे पयलू ज्या वेळाचेर हांव ताका पर्सनली ताच्या मतदारसंघान वतालो किंवा बाकीच्या कामां खातीर वतालो दोतोर हांव सांगतालो दोतोर म्हाका एक जागो दाखय ज्या जाग्याचेर हांव बरो तरेचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांव बांदपाक शकता. दोतोर तुवें जर जागो जर म्हाका स्पीकर सर ताणें जर दिलो जाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिचोलीन ऑन टॉप प्रायोरिटीचेर घेतलो हें म्हजें दोतोराक एश्युरन्स जावन आसा. थँक्यू सर. हांव तुमकां तेच सांगता हांव सीएम सराक रिक्वेस्ट केला आमकां बिचोले म्युनिसिपालिटीक एकूय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना. सीएम सराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा ह्या बजेटीन तुमकां फंड एलोकेट करून दिवचो आनी तुमी जागो एक्वायर करा. 24,000 स्क्वेअर मिटर जागा माग केल्ली आसा आमच्या मास्टर प्लॅनान.
हांवें सांगला जागो दी म्हणून जागो दिलो मागीर बाकीचें काम म्हजें सुरू जातलें तें म्हजें तुका एश्युरन्स सांगता. श्री प्रवीण शेट. स्पीकर सर तिसरो क्वेश्चन. जर आमी जागो दिलो जाल्यार तुम्ही कितलो टायम घेतलो की मिनिमम फॅसिलिटी थंयसर आमी आमकां हे करपाक दिवपाक? स्पीकर सर पयलो जागो दिलो नंतरूच तेजें प्लॅनिंग आसता, डिझायनींग आसता, कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. युरोवर श्री क्रूज सिल्वा. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of general public over increasing misuse and resulting nuisance and threat to life due to modified 2- and 4-wheelers vehicles which are running on the roads without any proper certification of such modification by competent authorities, resulting in loss of control and causing accidents, thereby threatening the life of general public. The step government would like to restrict use of such vehicles and punish those with heavy fines and other strong measures to deter adoption and misuse of such vehicles. ट्राफिक थंयसर युनिट आसलो पळय न्ही तो बंद करून थंयच्यान व्हरा म्हणटात एके वटेन आनी परत आमकां हांगा टायटन करा म्हणून. आमी थंयसर जर पुलीस दवरलो तेंच्यांनीच सांगलां हांगा बाणावले असले तर ट्राफिकूच काड म्हणून. म्हणजे आतां म्युजियम जालां तें आतां टेंटेड ग्लासाचें एक्शन घेतात पूण एसपी व्हेकलांचें कोण एक्शन घेना. गरजेचें आसा. अरे तो सांगता ट्राफिक रूल टायट कर आनी हो हांगा काडून उडय. हांव उलयता मॉडिफायड कोता मॉडिफायड बायक्स मॉडिफाय कोताय. विरेश बोरकर. आपाचो एक आमदार सांगता टायट कर रूल सगळे कडक कर आनी तो सांगता ट्राफिक हेच नाका सांगता टायट कर. हे कितें दोन्ही वांगडाच मॉडिफायड क्रूज सिल्वा सांग. श्री विरेश बोरकर. वेळी घालचे पडले. एक्सिडेंट चड जाता. विरेश बोरकर. एक्सिडेंट चड जाता प्लस दांड्या वाडो. Because sir, attention of the House is drawn towards the lack of planning of drainage system of the flyover at Shriram. As all the drainage water from the flyover is flowing onto the service road near the Shriram Palem junction, thus posing a risk to two-wheel riders at the Palem junction. Has the internal road risk getting collapsed? Even after repeated complaints and inspection, PWD NH and Dilip Bilkon has not carried out corrective measures. Speaker sir, Speaker sir, drainage banina to internal road हे जातो. Siyamat icon घेवचे मातशे. Siyamat icon घेवचे मातशे. Drainage बांधना जाल्यार तो internal road collapse जातलो Speaker sir. So बेगांचे बेगान ती करूंक जाय. आमी कितलेशे फावटी inspection केले अजून पर्यंत करूंक ना Speaker. Because of fear and anxiety in the minds of Capenkars, as police personnel due to shortage of staff in of Capen police station, I would like to know from the what steps does the concerned minister take to address this issue. Speaker sir, 39 constable antule amkode hogot 15 jana hai. 15 jana out of 39 head constable antule 9 jan tigu jana hai. झालेला एएसआय दोन हांव गेल त्या पार्टी जालो एक्सिडेंट सीएम झाला मोठा काय नाही ना तिका ग्राउंडार आता हेचा पासा लागोन काय झालं ना पासा लागोन जाय तितके पुलीस घालता. केदोण तू गेल त्या वर्सा सांगतालो घात म्हणून 4 दिसांनी घालता. 4 दिसांनी ऑलमोस्ट 30 स्टाफ जाय आमकां. कितला 30 टोटल बट हेड कॉन्स्टेबल एएसआय वेंजे वेगस नाही ते शॉर्ट मुखाचे डिटेल हा काय चोडास खंय आणि हे कित नाही हिंग काय एक कॅप स्पीकर सर कॅप काय जाय ना कॅप वेंजे वेगस काय ना ताका लावून वेंजे वेगस स्पीकर सर कॅप काय ना म्हणते एल्टन डिकोस्टा एल्टन बाब एक एल्टन बाब घाल माझे यस स्पीकर सर श्री वेंजे वेगस स्पीकर सर वेंजे वेगस रुलिंग आमदार. स्पीकर सर what is all this cross talk happening in this house? Yes. वेंजे वेगस mention कर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of retail fish selling local vendors from South Goa and specifically from Benaulim constituency, that every day they are facing hardship to sell fish, and that too fresh fish at the fish market, which is at Madel, Fatorda, Margaon, in the wholesale market. These traditional fishermen have been selling fish, which also benefits the locals who can avail fresh fish.
this struggle is between the fresh fish against the frozen fish with formalin. These local Goan fishermen should be allowed to sell fresh fish. Steps the government intends to take. Speaker sir, हे आज सकाळी देखून केस्तांव जालें स्पीकर सर. लास्ट टाइम देखून हेच प्रॉब्लम. म्हाका सदां स्पीकर सर सीएमान हितू मातशें एक एश्युरन्स दी. लोकल फिशरमॅन ते चड जावन नाय, तांकां भितर बसपा जाग दी. आमगे ते गाडी येताय लोकलांक गेल्यो त्यो गाड्यां भितर दी. हे मातशें एलाव कर. दिस इज सेलिंग ऑफ फिश. थोडे 10 एकरां देखून विकताय ती, तांकां मातशें एलाव करचें. स्पीकर सर, होलसेल आणि रिटेल हितूर फरक आसा. तो जे मार्केट सांगता ते होलसेल मार्केटान रिटेल विकपाक मेळचें ना. रिटेल म्हणजे कितें, ते पिकअप घेवन येताय. लोकल आमगेले पिकअप घेवन येताय आनी ती पांटी तेन्ना थिंग दवरताय तेन्ना कोणूय येता आनी घेत न्हू. सो ते पयलेसून ट्रेडिशनली चलता. हेजे मातशें इंटरव्हीन जावन तुवें एलाव करचें. येस, नेक्स्ट श्री कृष्ण सागर. Sir, fear and anxiety in the minds of people regarding increasing number of vector-borne diseases. Like dengue, malaria, etc. Requesting the government to take immediate steps to control these menace before it reaches alarming levels and goes out of hand. Speaker साहेब, एकूच आज हेल्थ मिनिस्टर ना, फक्त पावस काबार जावपाचो म्हणजे इतलो घोग्यांनी जो पडटा तो फोरकास्ट आसा की हाज्या मागीर कमी जातलो. सो फालच्यान जेन्ना वत येतलें तेन्ना हो ब्रिडींग चड जावपाचे चान्सीस आसा. तेन्ना सरकारान ताजेर लक्ष दिवन, कित्याक आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट टायम एक धाकटे भुरगे मेल्ले विथ डेंग्यू. सो मातशें केअर घेवची आनी जाता तितले अवेरनेस. डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता स्पीकर सर. श्री संकल्प बामणकर. Attention of the House is drawn on the plight of the part-time instructor under the Goa Samagra Shiksha Abhiyan, who are appointed on contract basis to teach specialized subject in government middle school. The assurance given by the government to them of 12-month annual contract renewal, salary increment of 5% every year, and change in designation from part-time instructor to contract teacher are still not fulfilled. They demand implementation of basic pay scale for them. Step government intend to take in this regard. स्पीकर सर, तेजी सॅलरी वाडयल्या बाकीचे इन प्रोसेस आसा. Thank you, sir. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री सर, एक पॉइंट मातशें म्हाका मुखेलमंत्री मुखार हाडपाक जाय. आतां लास्ट 4 days तूं मुगे केसलो 0 hour घेना. इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू. जे जीएमसी भायर जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता, हे ट्रॅफिक कंजेशन आता तेणी हो 0 hour घातलेलो जाल्यार विचार ताका. तो खंयचोय 0 hour म्हाका खबर ना. तो आता 0 hour. स्पीकर सर, होचोय आहा मुगोडे, तूं कांयच घेना. हे होचोय आहा, आय प्लेस इट. अरे स्पीकर सर, हे जे हेचोय आहा, तू मेन्शन करता मरे आतांच. मेन्शन म्हळ्यार तेच सांगता तुका. तुम कित्याक ते चोय मातशें थिंगा पेशंट येताय, एम्ब्युलन्स घेवन थिंगा जाम जाता, फ्लडिंग जाता. मातशें तें चोय, मातशें रिअलाइनमेंट करपा जाय. मातशें सीएमान सांगचें. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी 4 पुसा जाले. तुम्ही 0 hour आमगेले लीडर ऑफ ऑपोजिशन परमिशन माझे घेऊनच करतो. परमिशन मध्ये जाय. तू जो क्वेश्चन रेज हें करपाक सोदता आनी ताजें परमिशन जाय रे. येवपाक जाय. स्पीकर सर, यू ऑल आर नॉट सिरियस टू रिजॉल्व दिस इश्यू. एम्ब्युलन्सान थिंगा पेशंट येताय, रिजॉल्व इट. Look at it, flooding जाता थिंगा सबवे. Why you are not taking it? सद्दां काल पासून 0 hour गेल ना, पोयर पासून 0 hour गेल ना. मागीर हांव कितें येवपाक जाय? सद्दां डिझल ह्या हावजात जो कामकाज जाता, जो कितें प्रोसिजर आसा पळय तो फॉलो करचो. लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाव 2 वर्सां कंप्लीट जाली. श्री संकल्प बामणकर जाप दिल ना. श्री संकल्प बामणकर. स्पीकर सर, पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री संकल्प बामणकर. अरे स्पीकर सर, हो शब्द काढून उडोवचो. सर, हो निदान तूं उठोलो, न्हिदलो आसलो. कोण म्हाजे हो एक म्हाका दिसता भिरांत चल्या मातशें काटाय हो मातशें सपोर्ट करूं लागलो. तूं मातशें राव, येशी येवपा लागत तूं. आनी 7 तारखे पासून आसत मग गॅरंट ना. हें कितें जावपा आहा तें तूं म्हाका आयकलां स्पीकर सर. हो देखून सपोर्ट कोत दिसता. आसनाका हिंगा येवपा पडत तुका. संकल्प बामणकर. हांव सगळे हाचेर बशिल्लो आसा 25 वर्सां.
Postpone calling attention. आणि एकाच पक्ष आसा अजून वचून मिनिस्टर स्वाती माशय जे कॉलिंग अटेन्शन आमचे माननीय आमदार संकल्प आमोणकरान मांडला ताका उत्तर दिवपाक हांव उबो आसा. आय रायज टू रिप्लाय टू द कॉलिंग अटेन्शन मूव्ड बाय श्री संकल्प आमोणकर MLA Marmugava. Speaker sir, as per Rule 18(1) of the Goa Housing Board, Registration, Allotment and Sale of Tenements, Rules 2016, the allottee shall form a society under the Goa Cooperative Societies Act 2001, Goa Act 36 of 2001 for the proper maintenance, running, upkeeping and keeping in good repair common areas and for carrying out current as well as urgent repairs towards common services. Speaker sir, I would like to state that upon formation of the Maintenance Society in year 1984, very important, 1984, by the residents of the 32 LIG flats at Baina Vasco, allotted by the board, the overall maintenance and upkeep lies with the said society, and Goa Housing Board does not have any role vis-a-vis day-to-day maintenance of the premises. Speaker sir, as regards the presentation from the Society for Reconstruction, it is an independent issue and has no direct connection with the current state of the building, and it is the incumbent upon the members of the society to take necessary measures, action as may be deemed appropriate by them. Since the question raised by the Honorable MLA in regarding the dilapidated condition of the building, the society shall conduct the structural audit in the first instance and thereafter take appropriate measure to approach to the board. स्पीकर सर, माननीय आमचे मंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदता. स्पीकर सर, जो रिप्लाय तुम्ही दिला बरें आसा, आमी तेजेर इन्स्पेक्शन करचे, बट आयज ते बिल्डिंगेक ऑलमोस्ट 55 इयर्स जावन गेली स्पीकर सर, आनी तेजी हालत इतली 55 इयर्स जावपाक येयली साहेब, आनी बांदलेले तेन्नाच्यान 50 इयर क्रॉस. आयज तेंची हालत पळय कशें, मेन म्हणटा तो तेरासूच कॉलॅप्स जावन पडलेलो आसा स्पीकर सर. म्हळ्यार आयज थंय 32 फ्लॅट्स आसा आनी सगळ्या फ्लॅटान फॅमिली रावता. फक्त इतलो भंय जाला फाल्यां कसलो अनड्यू इन्सिडंट थंयसर जालो जाल्यार म्हणटे फाल्यां आमचेर येता ब्लेम. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमच्या चेअरमॅनाक बाब जीत आरोलकराक, जेणेन म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर कमीच 10 तरी मिटिंगी घेतल्यो ते सोसायटीच्या लोकां बरोबर. आमची 10 तरी मिटींग, आनी तो स्वता थंय इन्स्पेक्शनाक सुद्दां येयलेलो आनी ताणें स्वता इन्स्पेक्ट केल्लेलें आसा, पळयलेलें आसा थंय जी पोजिशन आसा ती हालत लोकांची आसा ती. सो आतां जेन्ना इतली वर्सां जाल्लेली आसा, आमी एक प्रपोजल दिल्लो आसा, एटलिस्ट ते लोक रावता पळय तांकां आमी थंयसून इवेक्युएट करुया, भायर काडुया. कित्याक फाल्यां सकाळी कितेंय जालें जाल्यार ते ब्लेम आमच्या हावजींग बोर्ड सोसायटीचेर येवचें न्हू म्हणून तेंचे कडसून एक एफिडेवीट बरोवन घेवया आमी आनी ते वेकंट करून तांकां आसा ते तुमी सांगलेशें. म्हाका दिसता ऑलरेडी हावजींग बोर्डा कडेन इतले इंजिनियर आसा, सगळे आसा. म्हाका दिसता हे बाकीचे कडसून केल्या पेक्षा हावजींग बोर्डानूच म्हाका दिसता इन्स्पेक्शन करून तेंचे तुमच्या इंजिनियरांक घेवन बेगीनच्या बेगीन हे करून दिवचें. आनी मागता जो प्रपोजल चेअरमॅन घेवन फुडें वयपाक सोदता आमच्या मंत्र्याच्या बरोबर दोगी जाण मेळोन म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट जो आसा फुडलो आमी जो करपाक सोदता. कित्याक फाल्यां सकाळी जर आमी हो इंडिविज्युअल दिवपाक लागलो जाल्यार आख्खी जितली गोंयान हावजींग बोर्ड सोसायटी आसा ते सगळे जाण म्हणटलो जागो आपल्याक दिया, आमी बांदता म्हणून. सो हो लोकां कडेन दिवचो न्हू, हावजींग बोर्डानूच हो प्रपोजल घेवचो आनी हावजींग बोर्डानूच हेजे फुडें घेवन हो प्रपोजल वयचो आनी ही तांकां लोकांक जर रिइन्स्टिगेट करपाचो प्रपोजल मान्य करून घेवचो. डॉक्टर चरंगा शेट्टे, तुम्ही श्री दिगंबर कामत. श्री संकल्प आमोणकरान जे कॉलिंग अटेन्शन हाडलां, म्हाका दिसता हावजींग बोर्डाच्या खुबश्या प्रॉपर्टीनी हे प्रॉब्लेम आसा. 50 वर्सां पयलींच्यो बिल्डिंगी बांदिल्यो, म्हाका याद जाता आमी मडगांव म्युनिसिपालिटी आमी रिंग रोडा वयल्यो एक 7-8 फॅमिली करून हावजींग बोर्डाक दवरल्या. मूठ मारल्यारच वणत हालता अशी परिस्थिती आहा. हांव हांगा चेअरमॅन आहा, मिनिस्टर आहा, सांगता पयलींच्यो बिल्डिंगी त्यो. आनी तो सांगता त्या कोतान स्लॅब पडटा, लिकेजीस, कोरोजन ऑफ स्टील हें, आनी हें त्या सोसायटी ते रावता पळय तांचे कडेन केन्नाच जावपाचें ना आनी हावजींग बोर्डा कडेनूय जावपाचें ना. आय एम मेकिंग ए स्पेसिफीक स्टेटमेंट. इवन हावजींग बोर्ड वील नॉट बी एबल टू डू दीस. आय चॅलेंज देम. ताका एकच सोल्युशन,
दे शूड ब्रिंग समबडी ऑन बोर्ड डेव्हलपर बॉम्बे बी करता भशेन ताका सांगपाचें ह्यो सगळ्यो सोसायटी आमकां कितें आसा ते फ्लॅट नवे बांदून दिया हावसिंग बोर्ड ऑल्सो गेट सम बेनिफीट आनी ट्राय टू रिजॉल्व लायक दीस FAR जाल्यार वाडोवन घे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक मेळ ताजे कडल्यान FAR वाडोवन घे आनी कितें तरी बरें करा ते लोकां खातीर तुमी तांकां त्या टायमार 50 वर्सां पयलीं थंय व्हरून उडयल्या आनी तांकां तशेंच दवरपाचें तशें मरपाचें आनी हे मडगांव वास्कोचेच न्ही हे फाल्यां मडगांवचें येतलें हावसिंग बोर्डाक मडगांवां थंय हे प्रॉब्लेम जातले हे सगळे कडेन प्रॉब्लेम जातले कारण 50 वर्सां जातकीर सगळ्यो बिल्डिंगी हालपाक लागल्या आतां तुमगे ते पयलींचे कामां तसलींच ती ताजेर आनी हांव कांय उलयना पूण म्हाका दिसता हावसिंग मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आहा ताची तकली खूब फास्ट धांवता असले बाबतींत ताणें पुढाकार घेवचो चेअरमॅनाक कॉन्फिडन्सा घेवचो आनी आमदाराकय कॉन्फिडन्सा घेवचो कितें तरी सोल्युशन काडा मरे निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान जे उत्तर दिलं आपणाकूच कॉन्ट्रडिक्ट करता. पहिले म्हणटा की स्पीकर सर आय वूड लायक टू स्टेट अपॉन फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनन्स सोसायटी 1984 तेजे रूल वाचतलो हांव स्पीकर सर 1984 रूल वाचतलो आनी मागीर सकयल तो परतून since the question raised by the honorable MLA is regarding the depleted condition of the building, the society shall conduct a structural audit in the first place and thereafter take appropriate measures to approach the board. स्पीकर सर म्हाका समजना एक सायडीन सांगता आमकां कांय संबंद ना दुसरें म्हणटा परतून बोर्डा कडेन यो स्पीकर सर जे रूल हांव वाचतलो तितू भितर स्पीकर सर जे हावसिंग बोर्डाचे आसा दे बिकम एब्सोल्यूट ओनर्स 84 म्हणल्यार कितें आतां हे क्लॅरिफिकेशन दिवचें बोर्ड आनी कित्याक येता स्पीकर सर परतून तूं कॉन्ट्रडिक्ट तुका स्वता करता उत्तर मातशें तुजें दिता तें मातशें सारकें वाचपाक जाय स्पीकर सर एक गस्ट लक्ष आसपाक जाय की जेन्ना दे आर एब्सोल्यूट ओनर्स दे कॅन गो अहेड विथ द थिंग्स ऑफ देयर ओन वेज आनी हेका बोर्डाक विचारपाची गरज ना कित्याक दे आर बिकम लँड रायट होल्डर्स सो तेणी ऑटोमॅटिकली दिगंबर बाब कामत सांगता ताची गरजूच ना स्पीकर सर दे कॅन गो अहेड एंड डू इट बिकॉज दे हॅव क्रॉस दॅट लिमीट दे पेड देयर फीज ओन्ली तुमी ते ट्रान्सफर केला जाल्यार मातशें पळय स्पीकर सर ते केले जाल्यार बिल्डर आसा तूं बिल्डर मरे संकल्प बाब बिल्डिंग बांदून घे 8 फ्लोराचे घर पिडी आहा तुजी 15 फ्लोर घर आनी बांदून घे स्पीकर सर पूण एकूच लक्षात हाडपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव उबो रावला की तुवें स्वता कॉन्ट्रडिक्ट केला स्पीकर सर अजय माशे एक बरी गोष्ट मगो पक्षाचे सरकार आसा तुझा आसा स्पीकर सर बरल्ले बरें कॉलिंग अटेन्शन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडलेल्या संकल्प बाबान हे सांगपाचें आहा की जेन्ना गव्हर्मेंट जावं कोणूय प्रायवेट कसले बिल्डिंगेक जी रेंव यूज करता ही रेंव एक पाटे हारी रेंव यूज करता आनी ह्या कारणाक लागून खुबश्यो बिल्डिंगेची आमच्या वणटीक पयल्यार गोमता हारसाण भायर सरता ही हारी रेंव यूज करपाची बंद जावंक जाय आनी तें तर बंद जालें जाल्यार आमच्या बिल्डिंगेक अशें वणटीक बा केन्ना प्रॉब्लम जावचें ना. थँक्यू स्पीकर सर. मंत्री सावती भाशे एक बरी गोष्ट मगो पक्ष जेन्ना 17 वर्सां राज्य केलें तातूंत काही गोष्टी बऱ्यो केल्यो तातूंत हावसिंग बोर्ड तयार जालो आनी त्या शिवाय इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू जालें आनी 1972 हें कन्स्ट्रक्शन चालू जालें आनी तांकां 1914 सोसायटी अलॉट जाली मागीर आनी अश्यो कितल्योश्योच हावसिंग बोर्ड कॉलनीज गोंयांत जाल्यो आनी त्यो आज जुन्यो जाल्यो 50 वर्सां पेक्षा चड आसा. आतां काही गोष्टी थंय आसा प्रत्येक हातूंत LIG MIG म्हणजे लो इन्कम ग्रूप मिडल इन्कम ग्रूप अशा गोष्टी प्रत्येक कडेन त्या वेळार बोर्डान डिसिजन घेतलां ताजेरूय विचार विनिमय आतां बोर्ड करतलो त्या बद्दल दुबाव ना आनी तांच्या मनात जे कितें विचार आसा ते बोर्डान डिस्कस केले नंतर कारण हांवें जे आन्सर दिलां ते बोर्डा कडेन तांणी येवन डिस्कस केले नंतर ते आन्सर दिलां आनी त्या खातीर ते आन्सर म्हटलां की तांणी जाय जाल्यार बोर्डा कडेन मागीर येवचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे करचें तांच्या मनांत अशें आसा की तें काम बोर्डान करून घेवचें अशें सोसायटीच्या मनांत आसा आनी ते माननीय आमदारान स्पश्ट प्रमाणे हांगा मांडिल्लें आसा आनी त्या खातीर एकूच एश्युरन्स दिता जें कितें तुमकां जाय आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचो जो हेल्प जाय त्या हेल्प तुमकां तातूंत मेळटलो. थँक्यू सर तुम्ही सांगला त्यांचं सर हेच्या भितर एकूच प्रॉब्लेम दुसरो आसा की ही जी लँड आसा पळय ती सोसायटीच्या नांवार ट्रान्सफर जाली ना ही हावसिंग बोर्डा कडेन आसा सो ही लँड जेन्ना हावसिंग बोर्डा कडेन आसा ही ट्रान्सफर जावंक शकना सो फाल्यां सकाळी स्पीकर सर ही तुमकां जेन्ना लँड तुमच्या नांवार आसा
जाल्यार आमी परतून करेक्ट करता स्पीकर सर. हे तुमकांच करचें स्पीकर पडटलें सर, शंकर बाबा सर ऑनरेबल कलीग जो आसा आमचो मिनिस्टर सिनियर कलीग आहा पूण तेणे एक 2-3 स्टेटमेंट आतां केला 50 वर्सां हावसिंग बोर्डाकूच जावना 50 म्हणटा ते मातशें करेक्शन कर कित्याक रिकॉर्डा उरता. दुसरे गोश्ट जाता ऑनरेबल मिनिस्टर सांगता की ट्रान्सफर करपाक स्पीकर सर तेजे रुल्स वाच की ऑटोमॅटिकली पयशे पडले की तेणे एक फक्त एप्लिकेशन दिवन 149 हाडपाक जाय करूं शकना जावना जावपाकूच जाय स्पीकर सर आनी ते करून घेवपाक जाय संकल्प बाबान करेक्शन मातशें करचें. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री शंकर बामणकर. शंकर बामणकर श्री चड उलोवपाचें ना हे पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन. स्पीकर सर, भात शेतीच्या बांधांना भागदाडे पडून व माणसेची योग्य देखरेख न झाल्याने खारे पाणी घुसून किंवा व्यावसायिक स्तरावर कोलंबी माशांची पैदास केल्याने शेतांची कायमची नासधूस होते अशी भीती जनतेच्या मनात आहे. अशा शेतामध्ये माशांची पैदाश आणि भाताची लागवड या दोन्ही गोष्टी करता ह्यावी आणि आमचे खाजण दायज सांभाळून पुढील पिढीसाठी राखावे यासाठी मी लक्षवेधी सूचना मांडत आहे. व्हेरी गुड. येस मंत्री. हांव आन्सर करता. इट इज एन हो विशय जो आसा पळय न्ही हो कंबायन आसा. हाका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय लागता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लागता, WRD डिपार्टमेंट लागता, सगळे डिपार्टमेंट लागता. खरें म्हणजे पयर पेमेंद्र शेट हाणें हेजेर एक विशय हाडलेलो ताजेर डिस्कशनूय जाल्लें. बट हांव हाजेर सांगता आसतना म्हणजे हेजी कॉपी कर मराठी कॉपी म्हाका दिवं ना. राव दिता हेजी इंग्लीश कॉपी दिल्या म्हाका तुमी दिवं ना. हां ओके 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 ओके. Speaker sir, the government is taking all necessary steps to protect the khas, to protect the land cultivation of the state, and through the implementation of the notified scheme of the Director of the Agriculture for the maintenance repair of the bund. Department is also supply the paddy seeds free of cost like Korgut, Goa Dhan 1, Goa Dhan 2 in case the salinity is high. The government will study the effect of the induction of the saline water on crop cultivation and exploit all the possibilities for both the agriculture and pisciculture coexist in a Khazan land without disturbing the either activity. Expert committee will be appointed to study and give the recommendation to prepare a suitable project. स्पीकर सर, जे रिप्लाय दिला आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खरीच गरज आसा ही एक्सपर्ट कमिटी. कित्याक आमकां खबर आसा हे खाजन लँड म्हणटा ते फक्त आमच्या गोंयान आसा, आख्खे खंयसरूच देशान हे ना, फक्त गोंयान आसा. आनी ही आतांची न्ही, ही आमची पुर्वजान जी स्टार्ट केलेली तेन्नासून हे खाजन लँड चालू आसा. आनी आयज खंय तरी आमच्या फुडल्या जनरेशनाक हे जे आमचे खाजन दायज आसा ते राखपाची गरज आसा. आनी जे गोवोरमेंटान हे स्टेप घेतलेले आसा खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता हेजेर चडांत चड लक्ष घालून हे आमचे खाजन लँड जे फ्युचर जनरेशनाक लागून वाचोवपाची गरज आसा. आनी जे लोकांच्या मनान जो भंय आसा हो भंय काडपाची गरज आसा. कित्याक हे बाबा दोनी शेताचें काम करूंक शकता आनी मानशेचें काम करूंक शकता. हो लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो खंय तरी आमकां पयस करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, जो आन्सर दिला, the government is taking all necessary steps to protect Khazan land cultivation in the state through implementation of notified. हो सामको इतलो ब्रॉड आन्सर म्हणजे पाग्यार माला आन्सराचेर आन्सर नेरो डावन करपाक कांयच स्पेसिफीक कांयच ना. हे दोड ब्रॉड माला म्हणजे दिसतें वाऱ्यार फार मारले म्हणजे स्पेसिफीक आन्सर दी आनी एक टायम दी. 7 तारखे जाचे पयलीं कितें कोतलो, ऑगस्टा 7 जाचे पयलीं कितें कोतलो टायम लायन दी न्हू स्पीकर सर. हे बिस्त पाग्यार मारलो स्पीकर सर आनी आन्सर दिला आनी सगळें बरें आहे. पागे मारल्या काय नुस्तें येता. विरेश्वरकर मराठी नासतना बटन माल मरे. हांव मराठी उलयत काय बरी एक कविता सांगासा रेडी करून दाखयत तुका हांव कोतन ट्रान्सपोर्ट डिमांडाचे मराठीन. विरेश्वरकर तर हो जो आन्सर दिल्लो आसा खाजन शेतीचेर की आमी पॅडी सीड्स दिता फ्री ऑफ कॉस्ट
जो आन्सर खाजन लँड जो कॉलिंग अटेन्शन घातला हेच्या बाबतींत कांय म्हाका तर दिसना. हे कॉलिंग अटेन्शनान कितें आसा की खाजन शेती आमी कशी रिवायव करतली. म्हाजें एक रेजोल्युशन आसलें ह्याच विधानसभेन आमी मांडलेलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान ताका जाप दिल्ली की आमी पॅकेज मागतले म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन डबल इंजीन सरकार जो आसा बीजेपीचो ताका पॅकेज मागतली. आनी काल बजट जालें युनियन बजट जालें त्या बजटान कांयच ना स्पिकर सर. हांव हो जो आन्सर एक्सपर्ट कमिटी कितली वर्सां जाली स्पिकर सर एक्सपर्ट कमिटी येता म्हणटा अजून पर्यंत खंयचीच एक्सपर्ट कमिटी येना. आनी खाजन लँड जे आसा हें रिवायवल आतां जायना स्पिकर सर नाल्यार घरां पासून बुडटलीं लोकांची घरां बुडटलीं. आतां आमच्या मतदारसंघांत सेम सिच्युएशन आसा. आमी कितलेशे फावटी ऑफला धोमजा कावजा हांगा बांद जावपाक जाय एक्सटर्नल जे बांद आसा ते जावपाक जाय. हांवें मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट कितलेच फावटी केल्ली आसा. 20 तो मिनिस्टर म्हणटा आपणाक फक्त 20 करोड येता वर्साक आनी 20 करोडान कांय जायना. 42 करोडाचो इस्टिमेट पयलूचो म्हणजे गेले ते 2 वर्सां पयलूचो 42 करोडाचो इस्टिमेट आतां तो वाडटलो स्पिकर सर. कित्याक मागीर ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून टेंडर घेवपाक रेडी आसना म्हणजे वर्क ऑर्डर घेवपाक. सो आतां स्पिकर सर हितून जो हो हें केल्ले आसा तो सांगता पाग्यार घातलेल्या भशेन व्हडले पाग्यार घातला आनी ते सोडला वाऱ्यार सोडला असले समज स्पिकर सर हो आन्सर इट इज नॉट करेक्ट. हांगा कितें तरी ठोस आमकां उपाय जाय की खाजन शेती बाबतींत सरकार खरेंच सारको आसा म्हटल्यार तांकां खरेंच सरकाराक आपुलकी आसा आनी शेतकारांक खंय ना खंय आमी रिवायवल हाडपाक शकता काय कितें. कित्याक मिनिस्टराचे गेले ते जापीन आसले की आमी सेंटराक धाडलेले आसा ऑलरेडी धाडला. हांव म्हणटा की मिनिस्टरान धाडला सारकें मिनिस्टर धाडला तुमी वयर धाडला वयलो सरकार तुमकां सपोर्ट करिना काय पॅरलायज जाला. आन्सर दिवपाक जाय मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय कित्याक अजून पर्यंत येना. पॅरलायज जाला कोमान गेला कितें जाला खंय पावल्लो आसा काय आमी शेतकारांनी काबार जावपाचे ऑलरेडी जे आसा म्हटल्यार फंड जो एलोकेट केल्लो आसा तोय कमी जाला. सो स्पिकर सर खाजन आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे